Let's sign in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Heavenly Father, we thank you and we praise you for this wonderful time, wonderful day. Thank you, Lord, that your presence is with us, because your word says, with 2 or 3 gathered in your name, you are amongst us. We thank you, Lord, for we have all been blessed with every spiritual blessing. And every gift and every perfect gift comes from you, Heavenly Father, Father of lights. We thank you, Lord, in you there is no variation. We thank you, Lord Jesus, that you are the light, and in you there is no darkness at all. Thank you, Lord, that you have rescued each one of us from the kingdom of darkness and translated us into the kingdom of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. We thank you, Lord, for the wonderful promises, precious, exceedingly great promises that you have given us. And through these promises, we have become the partakers of your divine nature. Thank you, Lord, that it is you who is with us. Thank you, Lord, for your finished work on the cross. O Spirit of God, where you are there is liberty. And we thank you that you strengthen us and empower us in all our weaknesses. We thank you, Lord Jesus, for your name which is above all names, the most powerful name. At your names, the demons flee, the blind see, the deaf hear, the dumb speak, the crippled walk, the lepers are cleansed, sicknesses are healed, even the dead are raised to life. The impossible becomes possible. Thank you, Lord, that all good things are possible in your name. We thank you, Lord. And as we are going to be in this session, we thank you, Lord, for Brother Vincent. As we hear, it is you, Spirit of God, speaking through him. And we thank you that you are going to give us new insights, new understanding, new revelations. We thank you, Lord, that this session is anointed. And all those people who are going to listen now or later, thank you that Spirit of God, that this session, the word, your word, which is alive and active, is going to touch and transform them. We thank you and praise you, Lord. For your word is alive, your word is eternal, and your word spoken from my mouth will never return to us empty. It will achieve the results. Thank you, Lord Jesus. We thank you and praise you. In Jesus' mighty, precious name we pray. Amen, amen, and amen. 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 Praise Amen. God. Thank you, Jesus. Thank you, Amen. Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Okay. Anyone's got a testimony? Hello, Panangik testimony, huh? Hello. Praise God. Praise God. Kaun bole na? Okay. Recap koriya brother ni. Recap usko riya. Oh, I think there is testimony. Aha, testimony. Sure, testimony. Aha. Aha, yeah. Testimony nastana class ko mein zatam ji. Zaina. Maka dista class ko mein zaun chadi amchi sister Janet in prayer English in kelo sogli sozmali nare baba I English in prayer asot. Maka dista I Konkani in naam. I sami Konkani in Korea. Mashe prayer English in zale sister Janet. Sorry, brother, because I was not prepared, and No, she was supposed to come. See, I can see that must be her joining and leaving, Must be the internet issues. Yes. Praise God. God. I scoop internet problem ha. That's why maybe that is the problem. BSNL has been down since morning. Yeah.
Praise Jesus. Praise God. Praise God. Okay. कोणाक गोवायकी दिवंक जाय? Sister Reshma? Sister Reshma is here today. Yeah, she's here. Praise God. Praise God, brother. Praise God. कोणाक testimony हा गोवायकी कोणाक ना दिवपाक? I thought Reshma Alifa, by Joycey, by Sinora, आणि कोण हा तिचा is? Sister Janet, Sister Philomena, Monica. आयज दोन आमचे दोन भयणी हा, फिलोमिना फेर्नांडीस आणि फिलोमिना डिमेलोवी हा. Yes. पण ती उलोय नाही ब्रदर, तू आणि नाव काढनाका तांचे. ती उलोवपा नाही. उलोवना आता तुवें म्हणलाय म्हणून आता हालो तरी कोत्तेली म्हाका. Hello, brother. See, Maria, how she's telling. पय. ही जावन असं व्हडली मिलाक पय म्हणजे बाय आमची बाय मारिया म्हणतात तुम्ही उलोवचे ना पय तुम्ही आता हालो केलो. Praise God. Yes. Praise God, brother. Isn't it nice to hear this beautiful voice? Yes. Praise God. Baba Monica, तू टेस्टिमनी ahloली नी? Praise the Lord. ऐकता सांगता सांग. हा. प्रेयर केले आम्ही. तू प्रेयर कोत्ता पुतून करून आणलं तुये? कोकणी. करून आणला? ना. हा बरे. आम्ही केले इंग्लिशीन. बरं नाटलं कोकणी म्हटलं म्हणता म्हणून. बरे. टेस्टिमनी हा तुकडे? हो एक सांगपा आहले तुझे गावात. सांग सांग चल. सांग. No problem. मुझे गावात डोळ्यात नो गुट येलेले. ते कोणे एक डॉक्टर त्याच्या बहिणीने एक डॉक्टर सांगलेला रे फर्स्ट म्हणून त्याची म्हणून लागली 1 to 10 पेशंट चेक करताय आणि सुबेज आल्यार एकच नाही तर त्याला देखून पावल्यार भितर घेतले असे म्हणून तेजीनू गेली आम्ही तेजीन गेल्यावर तिना चोयताले जायचे लोक असं आणि ते म्हणून लागले 1 to 10 पेशंट झाले म्हणून तरी पण आम्ही मागसोबत रावली आणि माझी थोडं असं त्यांच्या विचारले दोतर कितले येतलो ते म्हणून लागले ते दोतर 3 3.5 असे येतलो म्हणून आम्ही लोकच राहून आमचं येईना जाल्यार असे म्हणून आम्ही परतून येयल्यार मागीर ताका एक न्यूज मेळलो आनी एक नेबल ती बायल त्या डॉक्टर बले वयताली तेकूय तसोच प्रॉब्लेम जाल्लो मागीर ते बले गेल्यार मागीर ते बायलेन सांगले आपल्याक त्या डॉक्टरान ऑपरेशन केलें ना खाली 3 फावटी आपल्याक चॅकिंग करपा आपयलें तर त्या डॉक्टरान म्हापसा डॉक्टराचो एड्रेस दिले आयसोकूच म्हजो घरकार कितें म्हणूंक लागलो आपल्याक म्हापसा डॉक्टरा बली धाडले जाल्यार आपल्याक कोण व्हरतलो अशें म्हणून आमी काय ना कितें जाता तें चोवया म्हणून सांगलें आनी आमी मागीर प्रेयर केली मागीर रोजार बी करून मागीर हांव बायबल घेवन बसली बायबल वाचता तो ताका न्हीद लागता धप्पन म्हजो हात ताच्या दोळ्याचेर केलो दोळ्याचेर पडटकूच मागीर तिसरे दिसा चोयता जाल्यार तेजो दोळो हाफ हे जालो तेची गूट येयली ती व्हडली जाली ती दोळो बारीक जालो हांवें ते दोळ्याचेर हात दवरलो पळय ते दुसरे दिसा मागीर तेजो दोळो ओपन अशें जाले गूट नाच जाली अशी वार कापे केलो बरो जालो तेजो दोळो वाव मोनिका तुई किती मागणी बी केले ताचेरू ऐकलं मग वय ऐकू येना हांव उलयता तें ऐकू येना हय येता ओके तुई मागणी बी कित केलें ताचेरू मागणी कितें वाचलें तें म्हाका आतां उगडाच येयना म्हटल्यार तरी हांव वाचतालें तें बायबल वाचतालें हय बायबल वाचतालें आनी तेन्ना तुवें ताचेर हात दवरलो हय बायबल वाचून जाल्यार तो न्हिदल्यार दोळ्याक हात लावन दिना न्हू चुकत म्हणून वय दोळ्याचेर हात दवरलो न्हीद पडली तेन्ना तुवें ताचेर हात दवरलो हय न्हीद लागली ताका चपकन तेजे हात दोळ्याचेर हात दवरतकूच मागीर ताका उठलो तो कितें जालें गो कितें जालें म्हणलें काय ना
असं म्हटलं आणि दुसरी त्याला डोळं सारखं ओपन असं झालं आणि गुट नाश झाली अशी पडवू लागली आणि ती गुट गेली आता. गुट गेली. प्रेज त्याला. गॉड थँक यू जीसस. हालेलुया थँक यू जीसस. प्रेज जीसस. मागीर दोतोरा दाखोवपा आनी मेळना तर तुका. आणि एक ज्येष्ठ महिने असा की 15 म्हणजे घरगाराचे जॉबाचे 15 वर्ष झाले आम्ही ट्राय करता. एक मिनिट ब्रदर समजला न्ही. नॉट व्हेरी वेल. कित जालें तिका तिगे घोवाक दोड्याक गुंटी आयिल्ली. सो ती दोतोरागे गेल तेन्ना जायतो लोक आसलोलो थिंग रावपाक. सो ताका ती दुखताली आनी तो हात लावपा दिनासलोलो दोड्याक. सो ती दोड्याक सॉरी बारीक जाल्लो त्याचं गुट मोठी व्हडली जायत गेली. दोळे एकदम बारीक जालो असं. होय गुट व्हडली जाली आनी दोड बारीक जावपा लागलो. सो ताका तें दुखपा लागलें. तो हात लावपा दिनासलो. आनी मागीर दोतोरा बगले जायतो लोक आसलोलो न्ही. होय मागीर मोनिका रोजार करपा लागलें. बायबल वाचपा लागलें आनी ताका झेम आयली. तो न्हिदलो तेन्ना मोनिकान ताजे दोळे अशें करून हात लायलो. बायबल वाचता आसतना दोळे हात लायलो आनी जेजू उगडास केलो. तेन्ना दुसऱ्या दिसा 2 दिसांनी ताणी पळयली ती गुटी गेली आनी तागे दोडो बारीक जालो मोठालो तो. प्रेज गॉड. येस. वय मुंगो सारकी मुंगो मोनिका. होय आता सारखं दिसती पडटा कळना देखून ना गुट हा म्हणून. म्हणटोस बाय मोनिका आता तुका आनी कसलेच आता दोळ्याचे प्रॉब्लेम ना आता. ना. प्रेज गॉड. ब्रदर म्हणटा पोत्तून चिंतून जायना ती गुटी हा म्हूण. समजलें. ती गेली तुवें ती काडली आनी ती गेली. ओके जेजून काडली तुवें न्ही. प्रेज गॉड. बरें आनी दुसरी हा आनी एक आसा की त्याचे आता 15 वर्ष झाली जॉबाक. आता फेब्रुवारी जॉईन जाल्लो होतो 2007. डायरेक्ट ताका नेसुल्ले जाल्ले. नेसुल्ले हिंगातून वचपाक ताका खूब त्रास जातालो. बसी बिशी सारकें नासल्यो. तर मागीर कोणाचे प्रेशर मारून 6 म्हयन्यान ताका ट्रान्सफर करपा मडको येवपा ट्राय करतालो. तेचे जालो ना. तेचे डायरेक्ट तेणी वास्को हे केलें. वास्को धाडले आनी थिंगातून आतां 15 वर्सांनी ताका मडको ट्रान्सफर जालें तेच्यानी. प्रेज गॉड. आनी तें तूं देवागे उतर वाचता. तूं देवागे उतरां ओडोक घेवपा सोदता म्हूण तूं देवागे उगडास कोत म्हूण हें सगळें तुगे काम जाता. आतां तुवें तें देवागे उतर शिकूंक जाय. तूं उतर वाचतें एक उतर तुवें शिकून काडपा जाय. बाय हार्ट करपा जाय. कळ्ळें. दुसरें टेस्टिमनी ब्रदर हर हजबंड इज चॅलेंज्ड. ताका चलपा बी मातशे त्रास जाताय. सो तो वास्को काम करतालो. सो नेसुल्ले घाल्ले ताका डायरेक्ट. पयले नेसुल्ले वयतालो तो. नेतुल्ले. सो they live in Makazana. ओके बसीस बी सारक्यो स्कॅस. बसीस बी नाय थिंगा. सो बसीस तो Makazana सावन पयलीं नेतुल्ली वता खूण. नेतुल्ली सान ताका ट्रान्सफर आयली वास्को. आनी तो वास्को वतालो. डेली वतालो आनी घरा येतालो. सो ही वॉज गेटिंग व्हेरी टायर्ड. एंड आतां ताका जायते वर्सांनी ताका ट्रान्सफर जाय जाल्यार पॉलिटिशियन जाय तुका. सो तें जायनासलो तागे काम. आनी आतां आफ्टर सो मेनी इयर्स आतां ताका ट्रान्सफर आयली खंय मारगांव विच इज कन्विनियंट. सो ताका बोगले जाय तशें मेळना बिकॉज मोनिका इज प्रेइंग एंड शी इज अंडरस्टँडिंग द वर्ड. आनी माकाजानाथान मडगांव कितले पयस? About it is about 14 kilometers. माकाजानाथान मडगांव 14 किलोमीटर. ओय न्ही रे बाबा रॉकी. म्हाका जर मडगांव वचपा पडटा. मडगांवसून डायरेक्ट वास्कोच्यान मागीर ताका मंगल हिल. Brother, but now it's only one bus. You get in Makazana bus and you come to the school where he's going. Half an hour. Yes. So it's very good now for him. मोठो जाता बाय मोनिका तुझो घरकारूय आता देवाचें उतर आयकता आता.
तो हात उलोवपा बरोबर लायक आसा ताका उलोवपा लायक ताका मोनिका एक मिनिट हा. जॅकी आया he is Jacinda's brother प्रेज गॉड yes उलयतो ताजे कडेन उलयतो पयली मागीर हांव उलयता हॅलो जॅकी ब्रदर तुका उलयता हॅलो यू कॅन Hello. स्पीक ब्रदर उलय रे हॅलो ब्रदर हॅलो हॅलो राव मातशें राव ब्रदर हा यू कॅन टॉक ब्रदर येस बाबा बाबा म्हजें नांव तुजें कितें जोकिंग ओके जोकिंग बाबा म्हज्या म्हाका एक सांग तुवें आतां पळयलें तुजी इतली मिलाक तुज्या घरा कडेन आतां दोतोरूय आहा आनी पॉलिटिशियनूय आहा तूं जाणय तुजी बायल मोनिका आतां पॉलिटिशियन जाली आनी दोतोरूय जाली कित्याक तुजेर हात धरून जे दोतोराचें काम करूंक जाय आसलें जेजूच्या नांवान तुजे दोळे बरे जाले आनी तुका आतां पॉलिटिशियना कडेन वचोंक गरज ना ती घरा बसोन तिचो हाय कमांडाक उलोवन तुका आतां मडगांव हाडलो वास्कोतात होय की ना तुका कितें दिसता तिच्या भावार्था वरवीं सगळें तुजें काम जालें पूण म्हज्या जोकी हांव तुका आतां विचारूंक सोदतां ही पयली पाटी तूं येता हे क्लासीन देवाचें उतर आयकोपाक तूं देवाचें उतर आयकताय आयकता कितें म्हणटाय मोनिका गाबच्या दोन हांव बसून आयकता केन्ना आयकताय तूं तीच बरोबर तो बसून आयकत ब्रदर तूं बुधवाराच्या बुधवारा आयकताय हय ब्रदर प्रेज गॉड येस म्हणटोच म्हाका एक सांग आतां तुज्या जिवितान तुका आतां कितें बरें जाय जाल्यार तुज्या जिवितान तुका कितें बरें जाय जाल्यार तुका देव तो कोत्तलो तुका हय कोत्तलो हय तुका दिसता तो कोत्तलोच म्हणून हय बरें प्रेज गॉड बाब जोकी पळय जेजून आमचे पासून सगळें घडून दवरलां जेन्ना तो खुर्सार मेलो आमचे पासून सगळें घडून हाडलां तुका फकत देवाच्या उतराची सोजमणी जाय आनी जेन्ना तुका देवाच्या उतराची सोजमणी जाता तेन्ना तुका जे जेजून घडलां तें फावो जाता पळय हांव तुका एक एग्जांपल दितां तुजे कडेन बँकेन पयशे आहात न्ही तुजे कडेन बँकेन अकाउंट ना तूं आतां काम करता तुका तुजो पगार मेळटा बँकेन मेळटा होय की ना जेन्ना तुका तुजे पयशे काडूंक जाय बँकेतले तूं भितर मॅनेजर कडेन पडटाय ताच्या पांया कडेन पडटाय आनी ताका सांगताय बाबा म्हजे पयशे दी हें कोत्ताय तूं ना कितें कोत्ताय तूं पयशे खंय काडटाय तुजे एटीएमान काडले ना चॅक बरोवन दिली खंय काडटाय एटीएमांतले काडटाय हय व्हेरी गुड तेच भाशेन आयक आतां तुका बरी खबर दिता जेजून तुज्या अकाउंटान सगळें बोल्लां तुका फकत ते एटीएम कार्ड जाय सगळें काडपाक तितलेंच जाय आनी ते एटीएम कार्ड म्हणजे कितें जाणाय देवाचें उतर जितली तुका देवाच्या उतराची सोजमणी मेवता तितलें तुका सगळें तुका फावो जाता होय की ना हय ब्रदर पळय तुजो पगार तुजोच तो तुवें पोस्टाचो पगार तुजो बँकेत मेळटा तूं मॅनेजरा कडेन वचोन ताका भीक मागिना अरे बाबा म्हजे पयशे दी तूं केन्नाच तुवें करूं तूं फकत एटीएमान तुजें कार्ड घालताय पिन नंबर घालताय आनी ते पयशे काडटाय होय की ना हय ब्रदर तेच भाशेन जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो तो खुर्सार गेलो आमचे पासत मेलो ताणें आमची सगळी पातकां घेतली आमची सगळी पिडा घेतली आमचे सगळे लॉस घेतली सगळे आमचे भिकारपण घेतलें सगळें जे आमकां फावो जावंक जायलें तें देंवचाराचें तें आमकां ताणें पयस केलें आनी आमकां स्वर्ग उक्तो केलो जेन्ना जें जेजून केलां ते उतरा वरवीं हांव ताजेर भावार्थ दवरतां ते उतराचेर भावार्थ दवरतां तेन्ना फकत एटीएम कार्ड
त्या बँकीन घालता, जेजूच्या बँकीन घालता, सगळे भायर काडटा. तुका ते सगळे जाय, फावो जाय तुका जिवितान? तुका नाका तुका नाका व तुका जाय तें? जाय. कोण म्हणटलो नाका? वय तुका जाय, आमकां जाय, सगळ्यांकूच जाय. पूण ते मेळपाक आमकां गरज उतराची सोजमणी. देखून म्हज्या भा जोकी, तूं जेन्ना देवाचें उतर आयकताय, तूं इंग्लिशीन, तुका इंग्लिशीन समजता? हय. म्हणटच तूं एक काम कर, आतां आमची पवित्र पुस्तकाचो व्हॉट्सएप ग्रुप आहा, ताचेर आमकां इंग्लिशीन येता, आमचे भाशेन येता. तूं देवाचें उतर आयकत राव. आनी आतां तुजी बायल, तुजी पतीन मोनिका, तुका आतां तुजे पासत मागणें केलें. ती आतां पॉलिटिशियन जाली, ती आतां दोतोर जाली. पूण बरें कितें तुका बरें जाय जाल्यार तूं मोनिका कडेन वेतलोय, ओ तूं डायरेक्टली जेजू कडेन वेतलोय? जेजू कडेन वचोंक जाय जाल्यार तुका आतां उतराची सोजमणी जाय. देखून आयजसान मातसो हो थाराव घे की तूं देवाचें उतर आयकतलोय, ह्या उतराची सोजमणी घेतलोय, आनी तूं आतां डायरेक्टली जेजू कडेन वेतलोय. तुजो संबंद घोट करतलोय. फकत जेजू कडेन तुजे मागणें आयकोपाक, तुजी गरजो मेळोवपाक त्या पासत जेजू कडेन वचनाका. पूण जेजू बरोबर तुजो संबंद घोट करपाक ताचेर भावार्थ दवरता, ताचे उतराचेर तें करीत जाल्यार तुजो संबंद घोट जातलो आनी तुका सगळें जें जेजून घडलां तें तुका फावो जातलें. ओके? गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आणि मोनिका, तुवें बरें केलें. तूं कुराज घेतली आनी तुवें तोंड उगडलें आनी टेस्टिमनी दिली देवाक. प्रेज गॉड. व्हेरी गुड. प्रेज गॉड. जेजू कारगां. जेजू कारगां. आणि कोण हा? हॅलो? आणि कोणागे हा टेस्टिमनी? प्रेज जीसस. एक भयणीन म्हाका एक ऑडियो टेस्टिमनी धाडल्या काल. शॅल आय प्ले इट? Yes, play, brother. Is that Alifa? Anifa? I also had one and I forgot about it. Asun, this report play kariya. Well, play it, brother. Okay. Praise God. Praise God. जेजू कारगां कितें जालें आनी? बरें, हांव सोदता तें म्हणसर कोणाक दुसऱ्याक टेस्टिमनी दिवंक जाय, गोवायकी दिवंक जाय? Praise God. Mr. Maria, Anifa sent you. Anifa sent you. Yeah, she sent me, and maybe she sent brother. So he must be talking about the same one. Okay. Yeah. So yeah, I was supposed to play it. I forgot. And you know, by the way, Galte Pati rock in testimony diloli brother. Tage boti rospa dale, and I think today he's gone. Join jalo ni Rocky. Rocky, boti gelo ni. So tani gelte pat testimony. Kon Rocky boti raha tha? Boti kan uleita? No, he left today, I think. We hare baba. Hello? Sister? तू आयज वचपा? ना मगे होय हांव येता माशेरान बायसा मगे एक टेस्टिमनी हा. सांग. Praise God. सांग ब्रदर. काल PCR टेस्ट आसलोलें. सो PCR टेस्ट म्हळ्यार मॉर्निंग हांव गेल्या मगे आख्खो ताळ भायर हळपा लागलो सडनली. नाक बी हांवपा लागलें. सारकें बॅडली चोळोय बॅडली अशें करून हुंकली बुंकली मारपा लागली सडनली. सो हांव PCR टेस्ट करपाक गेलो आनी भितर पळोवंक गेलो आनी म्हाका सारकें हें जाता. सो हांव बसलो आनी तें म्हाका बसयलो आनी हांवें म्हणलें द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन द PCR टेस्ट एंड फेवर ऑफ द गॉड इज अपॉन मी. थँक यू जीसस म्हणत रावलो. सो तें मगे स्टार्ट केलें PCR टेस्ट करपाक हांवें पयलीं केलोलें आं बोटी तें ताळ्यां घालपाचें. तें ताळ्यां पुसाक घायना बेश्टें तोंडाक घायलां आनी काळां बेश्टें जिबेचेर दवरलां आनी नाका बेश्टें घायलां दवरलां आनी मोला तुगे जालें आनी तुगे रिपोर्ट मोलालो विदीन 7 hours येतलो. ओके. सो हांवें म्हणलें म्हगे PCR म्हगे रिपोर्ट ऑलरेडी नेगेटीव येयलो आनी
प्रेज करीत राहिलो देवा. Praise Jesus. सो हांव येयलो आनी विदीन 2 hours म्हाका मेसेज येयल्या मुगे नेगेटिव्ह रिपोर्ट आनी विदीन 2 hours म्हाका रिपोर्ट मेळ्ळो. Praise Jesus. 7 hours सांगलो ते विदीन 2 hours म्हाका मागीर Yes. रिपोर्ट मेळ्ळो. म्हाका अर्जंट धाडपा जाय आसलेलो. Praise God. Thank you, Jesus. सो मिंज बारा केलो तेंगे सगळें तेंगे लेट मेळ्ळो बट म्हाका बेगीन मेळ्ळो विदीन 2 hours. Yes. Praise Yeah. God. सो Awesome. मुगे टेस्टिमनी. जेजू कारगां म्हणजे बाबा तू खी हाय आता तू बोटीर हाय तू आता खी हाय बॉम्बे हाय ना घरा हात भायर स्वता आनी अनदर 15 minutes. भायर स्वता म्हणजे फ्लाइट हा तुझी आता. होय फ्लायट आहा गोंया वचोन. प्रेज गॉड. जेजू गोंया सान खंय वचपा रे तू? गोवा टू बॉम्बे टू UK. Okay. जेजू कारगां. प्रेज So गॉड. beautiful. It was so nice to have him. म्हाका दिसता जो कोण हांगा या बायबल क्लासीक येता तो आता बोटीर वेताच. आमचो ब्रदर सुकुरूय येता तो बोटीर वेता. थोड्या दिसांनी तो बोटीर वेता. आता आमचो ब्रदर तो बोटीर वेता. म्हाका दिसता आमचे सगळे भाव जे येतात या क्लासीक सगळे बोटीर वेतात. म्हणटच भाव भयणीनो तुमकां दिसता जाल्यार कोणाक बोटीर वचोंक जाय जाल्यार मातशें ह्या क्लासीक आपोयात 3-4 म्हयन्या पासून. देवाचें उतर आयकून मागीर बोटीर धाडटा आमी तांकां सगळ्यांक. Oh, Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Okay, ani kona testimony ha. Praise Jesus. Okay, let me play this testimony. Okay, let me play Okay. this. All right. Jesu Kargam. He audio testimony ha. Pazita. Good morning, brother. कशे आसात तुम्ही? सगळे कशे आसात तुमचे? ब्रदर हांव थोडीशी मातशी गोवायकी म्हजी धाडूंक सोदता. ओके, प्लीज मातशें हें पळय आनी खंय चुकलें जाल्यार म्हाका हें करा ब्रदर. ओके. म्हजें नांव टेकला. हांव फोंड्याच्यान उलयतां. म्हाज्या भाव भयणांक हांव सांगूंक सोदतां जेजून म्हाज्या खातीर केल्ल्या बरेपणा खातीर. जेजून जायते बरेपणां करता आमच्या जिवितांत पण आमी नको जातात खंय आमी बरेपणां मेळटात म्हणून. पण थोडी हांव सांगूंक सोदतां म्हज्या जिवितांतले. जेन्ना म्हाका कसलीच गरज आसा तेन्ना म्हाका खबर ना म्हाज्या जिवितांत म्हाका देव खंयच्यान पावता म्हणून म्हाका खबर आसना. पण देवान म्हाका सगळें आयज पासून तेण्यानी भरलेलें आसा. म्हाका देवान सगळें दिलेलें आसा. देवाचे कृपेन म्हणून हांव देवाक अर्गां दितां. तशेंच हांव ब्रदर विन्संटाकूय थँक्यू म्हणटा. ब्रदर विन्संटाक जेन्ना हांव सीक आसलें म्हाजो कान जेन्ना बंद आसलो आनी ब्रदरान म्हाका प्रे केलें आनी प्रे करून जाल्या बरोबर म्हाका म्हाजो कान सुटलो, म्हाजो कान ओपन जालो म्हणून हांव ब्रदराकूय थँक्यू म्हणटा. तशेंच म्हजी भयणीय बरी नासली आनी म्हजी भयणी खातीरय हांवें ब्रदराक फोन केल्लो आनी ब्रदरान म्हाका सांगलें ताका सांग म्हणून आपल्याक फोन कर म्हणून. आनी ताणें फोन केल्या बरोबर ब्रदरान ताका प्रे केलें आनी प्रे केल्या बरोबर जेन्ना ताका उलोवंक जायनासलें ताका ताळो सारको बंद जालोलो तेजो उलोवंक जायनासलें आनी ब्रदरान ताका प्रे केल्या बरोबर तेजो ताळो सुटलो आनी ते उलोवंक लागले, बरें करून उलोवंक लागले आनी दुसरे दिसा सारकें बरें जाल्लें तें. ओके. तशेंच म्हजे दुवेची हांव हें करूंक सोदतां. म्हजे दुवेचे दांत काडपाचे आसले आनी म्हाका एकदम भिरांत आसली. हांव म्हज्या मनान अशेंच चिंतालें दांत काडटा आसतना कितें तरी जातलें काय म्हणून ताका. कित्याक तें डिसेबल्ड चेडूं सारकें कांयच कळना ताका म्हणटात पळय ते भशेन. ओके. आनी जेन्ना हांवें ब्रदराक सांगलें म्हाका चेडवाचे दांत काडूंक सोदता म्हणून तेन्ना ब्रदरान ताका हॉस्पिटलान वचचे पयलीं ताका प्रे करून घेतलें आनी प्रे करून गेलें ताका हांवें आनी दांत 6 दांत एकू बरोबर काडले तेजे आनी धाडले आनी बरें करून आसा देवा तुका प्रेज द लॉर्ड. बरे भशेन ताका दांत काडून येयल्या परतून. मातशें हें करता आसतना त्रास जाता कित्याक ताका कांय कळना म्हणून. पण थोडे दीस मातशे खूब त्रास जाले ताका पूण आतां आसा बरें देवाचे कृपेन. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू ब्रदर. थँक्यू जीसस. थँक्यू ब्रदर. गो अहेड. Thank you, Jesus. Praise Brother, God. Praise God. Jesu Kargam. Jesu Kargam. So beautiful. Brother, can you play that other one which I sent you? Is it possible?
तुवें म्हाका धाडल्या? हय, जस्ट नाव ऑन WhatsApp. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. ही आतां दुसरी टेस्टिमनी हा, ऑडिओ टेस्टिमनी ही वाजयता हांव आतां. प्रेज गॉड. एक मिनिट. हांव अनिफा ग्रेशियस फ्रॉम गोवा. आयज हांव मुगे मायंडेन टेस्टिमनी दिवपाक सोदतां. मुगे ग्रँडमदर 75 years old. तिका डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आणि जायते जेन्ना डायबिटीज हाय वो लो जाता तेन्ना दुसरे सिम्पटम्स तिका जाताले. दुसरे सिम्पटम्स म्हणल्यार लायक हार्ट डिसीजाचे सिम्पटम्स, तकली उसळटाली आणि ती दिसाक न्हू 16 to 17 टॅबलेट्स घेताली. दिसाक 16-17 टॅबलेट्स. तिच्या हड्ड्यान तकलेन जाताले आणि तिका खूब कडकडो येतालो. परत परत दोतोरागेर ती वयताली. दोतोरांनी टॅबलेट्यो दिताली. 2 दीस तिका बरें दिसताले आणि मागीर परत 16-17 टॅबलेट प्लस इंजेक्शन आणि ती सामकी जार जाताली. ती म्हणटाली आनी सोसूंक जायना आणि सदांच म्हणटाली आनी आपूण वाचोन उरपाना. परत परत तकलेन जाता, हड्ड्यान जाता आणि आंग हात पांय सगळो कडकड येता. आणि ती त्या वेळार सारकी भिताली आनी म्हाका सांगताली आपल्याची मागणी कोर म्हणून. आनी हांव तेंची मागणेय करताले. केन्ना सिस्टर जेनेटा फावटी जायते फावटी सिस्टर जेनेटा कडेन ती फोनार उलयली, आपले प्रॉब्लेम सिस्टर जेनेटाक तिणें सांगले. सिस्टर जेनेटान तिका देवाची उतराची समजूनी दिली आनी मागणी करूंक तिका शिकयले. ते मागणी करून ती आपले दीस मागण्यांतल्यान सारताली. पूण जायते फावटी जेन्ना ती बरी ना जाताली, तिगे जिवाक बरें दिसना आसलें, तेन्ना तिगे भावान हालता दवरतालो. ती दोतोरागेर वयताली. अशीच एक दीस बरी ना जाली तेन्ना ती दोतोरागेर गेली. दोतोरान तिका आनी टॅबलेट दिलो आनी ती सांगलें आतां तुका हार्टाचें एक व्हड दुयेंस जाला. दोतोरान सांगलें आतां तुका हार्टाचें एक व्हड दुयेंस जाला. आतां तूं बांबोळे GMC हॉस्पिटलान वच आनी तुगेलो मुखार ट्रिटमेंट कर, मुखार चॅकअप कर. आपल्याच्यान आनी जावपा ना एक दीस. ओके, हार्टाचें ट्रिटमेंट करूंक GMC हॉस्पिटलान वच. ती घरा येयली. जेजूची इमाज तिणें आपले तकलेर दवरली आनी जेजूक सांगलें आनी आपल्याक ट्रिटमेंट नाका. आनी आपल्याक कसली वखदांय नाका, कितें आनी वखदां घेवन आपल्या कडेन आनी जायना. जरी आपल्याला कोणी गोड दुयेंस ना जाल्यार एकूच गुळयेन ते आख्खे क्युअर जाता. ते भाशेन आपल्याक दुयेंस आपल्याक ते कोणी आपल्याक फावो कोण. तुजे लागीं मोगला जेजू सगळें जाता. आनी हें ती मागणी करता आसतना एक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तिका दिसती पडलो आनी ती आख्खे तिचे हात कडकडपा लागले ते वेळार. आनी हात कशेच थांबनाय. हातीक इतलो कडकडो येयलो की हात ते कंट्रोलू जायना, कशें थांबनाय. आनी ती मागणी करून मातशें वखदान ती GMC हॉस्पिटलान वचोन भायर सरली. GMC हॉस्पिटलान जायते लोक आहलोले. त्या दोतोरान तिगे नांव घेवन सांगलें यो तूं पयलीं यो. आनी दोतोरान तिजो फर्स्ट चॅकअप तिजो केलो आनी दोतोर तिका मेवलो सारको जेजू भाशेन. लागली कांयची बोगाळ उतरां दोतोर म्हणटालो. आनी दोतोर म्हणटालो माय भिनाका, जालें चॅकअप करून जालें, भिनाका. अशें करून दोतोर ती कडेन बरे भाशेन उलयतालो. आनी चॅकअप करून जातकीर दोतोरान सांगलें माय तुगे रिपोर्ट सारको नॉर्मल आहा, तूं कसली भिवपाक गरज ना. तेन्ना माय खुशालकायेन देवाक आर्गां दिवपा लागली, देवाक पांकाळणी दिवपा लागली. आनी खुशाल जाली. दोतोर नर्सी बीन आहलेले सगळ्यांक तिणें थँक्यू म्हणलें. पयलीं ती 16 to 17 टॅबलेट्स घेताली आनी आतां ती फकत 5 टॅबलेटी घेता. वाव, प्रेज गॉड. जेजू आर्गां दिता आनी दिन वाचता. माय एडमिट जावचे वेळार हांवें मायची रोजार केली तेन्ना हांवें एकूच उतर म्हणलें, I rebuke the spirit of infinity that is coming against mine. I bind you and cast you in the name of Jesus. You go and fall into the sea and never to come back in the name of Jesus. And I म्हणलें की my heart is like a newborn baby. All organs are functioning perfectly in our heart in the name of Jesus. आणि ही सूत्रां
ते जीएमसीचे दोतोर आणि मायचो माय मागीर चेकअप करून आपल्यागे रेग्युलर दोतोरा फुड्यान गेली रिपोर्ट दाखोवपाक ते रेग्युलर चेकअप करताले तेवूय डॉक्टरीन आणि जीएमसीचे दोतोरान हीच उतरां म्हणली माय your heart is like a newborn baby ल्हान भुरग्या भशेन तुगे हार्ट हे दोतोरांचेच जालो एक पळयन आणि तिगे रिपोर्ट पळयन दोतोर सारको सरप्रायज जालो म्हण हांव जेजूक आर्गां आनी दिनवासनी दिता जेजूच्या नांवान आयज माय सामकी बरी भलायकीन आहा आनी जायती खुशाल आहा थँक यू एंड प्रेज यू जीसस आय लव यू जीसस थँक यू जेसीएलआय थँक यू ब्रदर जॉन्सन एंड थँक यू सिस्टर जेनेट देवाचे उतराचो गोर्थ सिस्टर जेनेटान म्हाका दिलो आनी म्हज्या वरवीं मायकूय मेळ्ळो आनी आयज दुसऱ्यांकूय दिवंक पावलें सो थँक यू सिस्टर जेनेट प्रेज यू जीसस जेजूक आर्गां प्रेज गॉड So awesome. Praise God. आमची सिस्टर जेनेट किया माशी आमकां सिस्टर जेनेट माशी आनीक सांग ही गोवायकी कोणे दिल्या ही गोवायकी कोणाची You know she's Anifa brother she was coming here atte kama hota and tagelle Alifa is there in the class Alifa is there she's Alifa this is with an N Anifa okay yeah. So she was coming atte kama san takta a time at tage jata she cannot join okay yeah Praise God. So yes Janet go ahead yeah because ते कितें तेजी ग्रॅनी जायते पाडी म्हणटाले सिस्टर बाय म्हाका माझे मागणे कोर सुरवातीक म्हणूंक लागली मागीर माय काय सांगलें माय आतां पयलें तुका सांगता जेजून कितें केलां तें सो माय काय जेजून आमच्या पासत कितें केलां ती पयली जेजूच्या उतराची समजोण दिली माय सोजमली माय हिंचालें माय तूं बरी जातली तुका देव बरो करतलो जेजू बरो करतलो तुका पयले वय म्हणूंक लागली मागीर तिका समजणी मेळ्ळी की जेजून ऑलरेडी आमकां बरें केलां म्हूण जेजूच्या गायनी आमी बरीं जाल्यांत म्हूण ते भाशेन जायते पाटी उलोवंक सोदताली मागीर जेजूची समजणी मेळ्ळी आतां आपुणूच रोजाराचे कोण घेवन तिका सांगलेले ते भाशेन कोत्ताली ती आनी तिचो भावार्थ वाडलो आनी आतां तिका तिच्याच भावार्थान जेजूचे ती पात्यान रावन जेजूच्या गायनी ती बरी जाली आणि ही तिची गोवायकी प्रेज गॉड so beautiful and you were the chosen warrior Janet awesome thank you Jesus thank you Jesus okay आणि कोण आहा आता hello praise God beautiful hello आमची सगळे सोल्दात आहा हांगा सगळे देवाच्या उतराची शिकवणी दिवपाचे सगळे सोल्दात आनी हे जे जाता तेन्ना दुसऱ्याचो भावार्थ वाडटा आनी पळय आतां तिणे कसली गोवायकी दिली आपल्या मायंची एक एब्सोल्युटली पावरफुल टेस्टिमनी you know this Anifa brother taka accident zallo you know her she was coming Anifa yes जाणो Anifa या क्लासीन जाणो so to जागो she started there आणि ते step घेऊन देवागे उतोर सोदू लागले तागे उतोर घेऊन पण आता ताका येवपा मेळना बिकॉज ते आतां कामां वचपा लागले so that's why praise God but is Anifa goya ha or bair ha no she's at home she's in Goa Shiroda somewhere isn't it Janet yes she's in there only Shiroda actually no sister Maria तिचे on the helpline त्याचे म्हाका first ये Anifa आमची healing बरे नाम त्याचे पयले म्हाका what you call the testimony so praise God त्याचे डॉक्टरान देखून तेन्ना ते बरे ना तेन्नाय म्हटलेले इतले 40 वर्सां हांवें केन्नाच हे भाशेन पळोवंक ना म्हण दिस इज द हँड ऑफ गॉड म्हण तेका डॉक्टरान तेन्ना तो हें सांगलेलें सो जेजू कार तेजो भावार्थ वाडलो आनी तेणें आपणाकूच धरूंक ना ते सगळ्यांक मेवता तितल्यांकूय शेअर करूंक लागलें जेजूचे उतर yes praise God and she's very young brother she's a youth yes 25 very beautiful praise God okay and anyone else ani कोण आहा कितें सांगपा सोदता कितें खूब जाण आहात गोवायकी दिवपाक जाणो हांगा खूब praise the Lord sister praise the Lord sister praise God praise the Lord brother
Praise God. Praise So God. I want to say a testimony. My testimony is, this month on the 1st March, we shifted to a new house, a rented house, but a big house. Praise God for that. And it is in Housewarming party consolidated. na amka. Baba तुम्ही नव्या घरान येता आमका सांगितलं असतं का नव्या घरान येता हाऊस वॉर्मिंग पार्टी करून असताना आमका हाऊस वॉर्मिंग पार्टी करतात तुम्ही. I don't know. Praise God. Praise God. Thank Praise you, God. Jesus. Yeah, so we shift on 1st March we shifted, but afterwards my college started and a problem residing. It is like a village this city village place and tinga chod bus असणार आणि मागे ऑनलाईन आलो ती ऑफलाईन क्लास स्टार्ट झाली आणि मग कॉलेज वचपाक बस नाही. And I was like, every day my dad started to drop me and pick me up, and it was like a problem to go and come like this back and again. So I prayed to the Lord and I said, Lord, please put a bus in this side. I have to go to college. It's really a problem to me, and it's like a funny testimony, but really what God has done, the most important thing is God really heard my prayer, and he loves me so much that after a 2 week there was a bus that was coming to, like, they put a new bus. Before COVID there was no buses, they have stopped the buses, but now after COVID they started buses again, and I praise God, now I can go to college and come by the same bus. And sorry and now that bus is so beautiful, like the name of the bus is Holy Cross, and the name and one more name is that Emmanuel. So I said, Lord, praise God. And I was so happy that the name of God is there, God is with us, and I'm so really happy that God really heard my prayer. Praise Jesus. Late zat maka also be kenna, but I praise God that God really heard my prayer. I'm so like happy that I was praying so much, Lord, please only one bus. And praise God, yes, it was answered by God. Praise God. शीतल जाणय तुवें मागणे केले आणि जेजून ती बस कॉमेस केली होय की ना. आता फकत दुसरे मागणे कर की त्या भाषेचे टायमिंग हे जाता की तुझी क्लास कॉमेस जावची आणि ती बस येतली तुका सारखी कॉलेजी कडे पावतली. इतलो आमचो देव. Yes, brother. Amen. हां एक्चुअली सजमला किती जाणा तुझे मागणे किती ते हांव भाषेचे मागणे चिंता नासलो. हांव चिंतालो की तू हे मागणे केले की कॉलेज तुझ्या घराकडे येतली म्हणून. आता बस कॉमेस झाली. आता तुझे फकत एक मागणे करून जाय की भाषेचे टायमिंग तर म्हाका तो बेगी उठूंक जाय ताका सकाळी आणि तुका कॉलेजी कडे पावंक जाय, कॉलेजींतल्यान घरा पावंक जाय. इतले मागणे कर जातलेच म्हणून जा. तू आता आर्गान ये. Amen. 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 Praise God. Amen. Praise Thank God. you. That's Thank my you, God. Jesus. That's our God. Yes. That's our God. Praise God. इतलो मोगाळ देव. इतले थोडे मागणे आमी जे करता, भावार्थान मागणे करता, तो आमचे पासत कितें ना कितें करतलो. Yes. कितें ना कितें करतलो आमचे पासत. Amen. Amen. And it is not a funny testimony, it's a beautiful testimony. Beautiful testimony. Why funny? Because bus नासतना भितर आमच्यान जांग जाता, नातर पेट्रोल म्हारग जाता, डॅडीक वेचें पडटा, येवचें पडटा, आणि आता भाशीन वचोन सामकी कॉलेजी कडे वचोन in cheap price. Absolutely, it is wonderful. Yes. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Sheetal. Yes, beautiful. Praise God. Jesus. Anikonaha, who's next? Hello. Yes, I know there are more testimonies. I know. जेन्ना भाव भयणीनो आमी गोवायकी दिता पळय आमी चिंता आता शीतलान टेस्टिमनी दिली की बस कॉमेस जाली म्हणून. तुम्ही चिंतले अरे बस कॉमेस जाले कितें व्हडलें. आमी थंय चिंता. पूण जेन्ना आमी ते इल्ले मागणे भावार्थान करता त्यो आमकां कितें ना करता. आनी जेन्ना आमी हांगा येवन आमची गोवायकी दिता ल्हान ते आमी सजमत. पूण देवाचे उजेर कांयच ल्हान ना, कांयच व्हड ना. जे आमी सांगता ताका आमी मोहिमा दिता, ताका आमी दिनवासता, ताका ते मानता. आनी हे आमी ल्हान वस्तूंनी जेन्ना आमी कितें म्हणटात ते आमी विश्वासी रावता, देव आमकां व्हडल्यो कोन्यो करता आमच्या जिवितांत आनी आमकां व्हडल्यो मिलाग्री फावो जातात.
Amen. Praise God. Amen. Praise God. Amen. If we are faithful in small things, we will also be faithful in big things. जेन्ना आमकां ह्यो ल्हान वस्तूंनी आमी गोंयकी दिता, कोण म्हणटलो अरे बाबा हें आनी कितें भास कॉमेस जाल्या, ओ कोण म्हणटलो कोणाक पेकोणी मेवल्या. ह्यो ल्हान वस्तूंनी आमी जेन्ना आमच्या देवाक आमी मोहिमा आनी वाखाणणी दिता, तो पळयता आमचे गालीस, तो पळयता आमचो स्वभाव पळयता आनी तो आमकां व्हडलें प्रमोशन दिता. Praise God. God. Praise God. Praise God. Yes. Okay. कोण दुसरं कोण सांगता? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Maka ek kideं सांगोंक जाय. Okay, Flavia. Maka ek kideं सांग. Can you hear me? Yes, yes. Hi, Flavia. We can hear you. तुझे सारखे clear हा. Yes. तुझे internet सारखे clear हा. Praise God. So, brother, म्हाका दिसता हें टीचिंग आमी केल्लें एक दीस की आमी मौन जावंक शिरी पडना. मागीर वी शुडंट बी ल्यूक वॉर्म म्हणून टीचिंग आसलें एक दीस म्हाका उगडास येता. सो आनी पयलें म्हजो नेचर आसलो की कोण कितें रॉंग सांगतालो देखून आसून कित्याक बेश्टें कितें उलोवपाचें ताका मागीर राग येतलो, ताका बरें दिसपाना, हांवें कितें म्हणलें जाल्यार हांव अगेन्स्ट रावतालें, कोणाचीच सायड घेयनासलें. बट दॅट डे जेन्ना टीचिंग जालें तेन्नासून तें म्हाका एकदम स्ट्रायकींग दिसलें की वोय आय वॉज रॉंग ऑल दीज इयर्स म्हणून. सो नाव काल म्हाका कोण एक अंकल मेळ्ळो, तो लायक ही मस्ट बी वेरी क्वायट लायक सिनियर सिटीजन, आनी तो म्हाका मेळ्ळो आनी म्हाका सांगोंक लागलो हांव एक चर्चीन ते ग्रुपांत आसा आनी थिंगा जायतें पॉलिटिक्स कशें चलता आनी अशें जाता तशें जाता, तो म्हणोंक लागलो, म्हाका सांगोंक लागलो. मागीर हांवें म्हणलें आतां हांव अंकल म्हज्यान जायतो व्हडलो, ताका आतां कितें करून सांगो. बट तरी देखून हांवें ताका सांगलें, सो अंकल डोंट वरी, हें सगळें जाता तें सोड, यू चेंज युअर नेचर. तुजो चेंज तुजें इफ यू चेंज युअर सेल्फ, सगळीं तुका चोयतलीं तो चेंज एंड दे वील ऑल्सो बी. डोंट ट्राय टू चेंज देम, यू चेंज, यू बी पेशंट एंड अंडरस्टँडिंग एंड रिमेंबर दॅट तूं हें देवाच्या मोहिमेक लागून कोत्ता म्हणून काम. डोंट गेट बॉदर्ड अबाउट what they have to say, what your other members have to say. Because sounds like Jesus, whatever I could say. So only scriptures diunk nahi, but I started telling him this. At the same time, maka grand distali tekani, distali she should be listening to me monan, ma kide sangta to she should be agreeing with me. But I told him, just remember uncle that you are working for God. तूं चर्चींत कोर या धाकल्या कॉपेलान कोर, डजंट मॅटर, इट्स जस्ट फॉर गॉड म्हणून ताका सांगलें हांवें. एंड इन दी एंड ताणें म्हाका सांगलें थँक यू फ्लाविया वेरी मच म्हणून तो गेलो मागीर. सो आय जस्ट फील गुड दीस डेज दॅट आय एम नॉट ल्यूक वॉर्म एनी मोर. आनी हांव येस प्रेज गॉड. Praise God. Beautiful, beautiful. So all these teachings are really helping me out a lot. Praise God. Yeah. Thank you, Jesus. And you know, you're making use of them. You're applying them to your life. Yes. Beautiful. Awesome. Praise God. Jesu Karga. Beautiful testimony. Beautiful. Praise God. Thank you, Flavi. Praise God. Praise God. Praise God. So recap Korea, my brother. Oh, recap Korea. Yes, no problem. Chal bye, Joycey. Jesu Karga. गेल्या बुधवाराक आमी जेजूचे शीस कशे जातले ह्या विशयाचे शिकल्या. सुवाच्या शुभवर्तमानांत 8वो आवेसवर वड 31 आनी 32 अशें म्हणटा. आपणाचेर बावाड दवलो त्या जुदेवांक जेजून म्हणलें, तुमी म्हजें उत्तर तुमचे भितर रिगून दवरशे जाल्यार तुमी खरेपणी म्हजे शीस जातले आनी तुमकां सोत कळोन येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. जेजूचे शीस जावपाक आमकां पयलो बावाड दवरपाक जाय. आमचें तारण जावपाक जाय, कित्याक फकत जो बावाड दवरता ताचें तारण जाला. जो कोण धर्म करता, मिसाक वेता, इगोर्जेंत वेता, बायबल स्टडीक येता, प्रेगोदाराचें आयकता, ताचें तारण जावंक ना. फकत जो लोक बावाड दवरता
जेजूचेर आनी ताच्या उतराचेर ताचें स्थारण जाला. ब्रादरान सगळ्यांक प्रश्न केलो, जेजूचे उतर आमच्या भितर कशें रिगून दवरूंक जाता? कांय जबाब आयले. जेन्ना आमी तें उतर पाळटा तेन्ना फकत देवाचे उतर आयकून आमच्या तोंडांनी म्हणलें की जेजूच्या गायांनी आमची पेकोवणी जाली, आमकां पेकोवणी मेवतली काय? देवाचे उतर आमचे भितर रिगून रावतलें ना. जेन्ना आमकां जाय देवाचें उतर आमचे भितर रिगून रावपाक आमी तें उतर पाळपाक जाय. जुवांच्या शुभवर्तमान 8वी आवेसवर 32 वळीन जेजू शिसांक म्हणटा आनी तुमकां सोत कळोन येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. आमी कितल्या पावटी आयकलां की जेजूच्या गायांनी आमची पेकोवणी जाली. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटा, पयलो पेद्रू 2 आवेसवर 24 वळ म्हणटा, ताच्या गायांनी आमकां पेकोवणी मेवली. जेन्ना आमच्या जिवितांत कसली आडखळ येता, आमी तें देवाचें उतर आमच्या काळजांत दवरता आनी पोत्तून नियाळ करता. आतां आमी जाणो त्या उतरा वरवीं आमकां पेकोवणी मेवला. जेन्ना आमी जाणो खरेंच आमची पेकोवणी जाली, पूण दोतोरान सांगलां म्हूण न्हय, पूण देवाच्या उतरान म्हाका पयली पेकोवणी दिली म्हूण. आतां आमकां सोत कळोन येता आनी हांव स्वतंत्र जाता. बायबलाचेर कितें बरयलां तें म्हाका स्वतंत्र करिना वो प्रेगोदर प्रिचर सांगता म्हूण म्हाका स्वतंत्र करिना. जेन्ना तें उतर हांव पाळटा, I am the doer of the word, तेन्नाच की तें उतर आमकां स्वतंत्र करता. जेजू कारगां, प्रेज गॉड. पोत्तून म्हूण म्हणजे भयणी जॉयसी पोत्तून मातशें म्हूण तें जें सांगलें तुवें पोत्तून म्हूण प्लीज. पोत्तून म्हूण प्लीज. थँक यू व्हेरी मच. जेन्ना तें उतर हांव पाळटा, I am the doer of the word, तेन्नाच की तें उतर आमकां स्वतंत्र करता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. जेजू कारगां. फिलिपकाराक 14 वळ 19 म्हणटा, म्हजो देव जेजू क्रिस्ता वरवीं आपले सुबा दौलतींतलें काडून तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. जेन्ना तें आमी जाणो की हें सगळें घडलां पुरसा जेजू वरवीं, आमी आतां त्या उतराचेर बावाट दवरता आनी आतां आमी फकत आर्गां दिवंक तें आमच्या जिवितांत आपणायता. पूण आमी आमच्या जिवितांत त्या उतरा वरवीं आपणायना जाल्यार आमी फकत देवस्पण करता. तेच करता, नोवेना करता, मागणी करता, खूब वस्तू करता, पूण केन्नाच आमकां त्या उतरा वरवीं जैतिवंत जिवीत जिवंक ना जाल्यार तेन्ना आमकां तें उतर केन्नाच कळचें ना आनी आमी केन्नाच स्वतंत्र जावची ना. जेजू म्हणटा, आमचें तारण जाता म्हणजे आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. जेन्ना आमचें तारण जाता, पवित्र आत्मो आमचे भितर येता आनी आमकां देवाच्या उतराची भूक दिता. पवित्र आत्मो सांगता तें आमी करता आनी जेन्ना आमी देवाची कबत दुसऱ्यांक सांगता, थंयसर पेकोवणी जाता. देवाच्या बेसांवाचो पावस पडटा आनी पवित्र आत्म्या उद्देशी सगळें बरें जाता आनी जेजूचें राज वाडत वेता.
तेन्नाच की आमी दुसऱ्यांक जेजूचे शीस करूंक पावता. जेन्ना आमी जेजूचे शीस जाता आमी देवाचे उतर पाळटा आनी जेन्ना पवित्र आत्म्याचे आयकता पवित्र आत्मो सांगता ते कोत्ता. आतां आमी दुसऱ्यांक शीस करूंक पावता. जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर पोतून नियाळ कोत्ता ताचे उतर पाळटा ती आमी संवय कोत्ता तेन्ना आमकां पवित्र आत्मो आदार दिता. आतां आमकां सोत कळोन येता आनी त्या सोता उद्देशी आमी स्वतंत्र जाता. आमी स्वतंत्र जाता तेन्ना ही बरी खबर आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावता आनी तांकां जेजूचे शीस कोत्ता. जेजूचे राज फुडें व्हरपाक देवाक जाय आमचे सगळ्यांचे तारण जाल्ले. जेन्ना आमच्या जिवितांत देव आमकां बेसांवांनी बोदता तो बेसांवांनी बरी ना फकत आमचे फायद्या पासत पूण he blesses us be a blessing. आमकां जाय ही देवाची बरी खबर आमच्या जिवितांत घडल्या ती दुसऱ्यांक सांगूंक आमचो संबंद देवाशी घट करूंक आनी जेन्ना तो संबंद घट जातलो बेसांवांनी चिकार येतली. आमेन. Amen. 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 Wow. Amen. God bless you, Sister Joycey. ते सारखे बरे भाशेन सांगले सारखे बरे भाशेन हांव जेन्ना ते तू सांगताय हांव ते म्हाका रिकॅप कोत्तून जाता पूण खरें म्हणल्यार तुवें बरे भाशेन तो रिकॅप केलोय. आमकां ती सजमणी दिली कोय आमी जेजूचे शीस जाता आनी कोय आमच्यान दुसऱ्यांक शीस करूंक जाता. A disciple can make another disciple. A convert can make other converts. Only a disciple can make another disciple. कितले बरे न्ही? Praise God. कितले बरे न्ही? ओय. Praise Jesus. आणि जेजून सांगला आमकां सगळ्यांक ताणें आपल्या शिसांक कितें सांगलें वसात आख्या संवसारांत म्हजे शिवोर्तमान परगट करात आनी सगळ्यांक म्हजे शीस करात. म्हणटच आमी कितें जावंक जाय आमी जेजूचे शीस जावंक जाय आनी जेजूचे शीस जावंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय आमी देवाच्या उतराचेर आमची चोत्राय धरून ते उतर पाळूंक जाय आनी ते पाळल्या उपरांत आतां ते उतर आमकां स्वतंत्र कोत्ता आनी स्वतंत्र केल्या उपरांत आमकां ते उतर आमच्या जिवितांत ते मास जाता. आतां आमी शीस जाता कित्याक आमी आमचो भावार्थ वाडटा जेन्ना आमचो भावार्थ वाडटा आनी आमकां ते उतराची सजमणी मेळटा आतां आमकां ते कॉन्फिडन्स येता भायर वचपाक दुसऱ्यांक शीस करपाक दुसऱ्यांक दाखोवपाक दुसऱ्यांक रेसिपी दिवपाक कोणे ताका स्वतंत्र करपाक आनी आतां आमी दुसऱ्यांक शीस करून पावता. भाव भयणीनो फकत कोणाचें मागणें केलें कोण बरो जालो ताका सर्वीस मेळ्ळी ते बरें हा ते मेळटलेंच म्हूण आमी जाणो पूण आमकां गरज सगळ्यांक ह्या उतराची सजमणी दिवपाक. जितली आमी देवाचें उतर आयकता आनी दुसऱ्यांक सांगता आमचे भयणीन फ्लावीन आयज आमकां सांगलें की कोण एक सिनियर सिटीजन हा तिका दिसलें अरे बाबा हांव कितें सांगू ना सांगू पूण तिणें कितें सांगलें त्या ब्रदराक त्या भावाक सिनियर सिटीजन भावाक सांगलें बाबा तूं तांचें पळय नाका तूं तुजें मन बदल तूं डिफरन्स कर आनी सगळें तुज्या फुडल्यान बदलतलें. म्हणजे ते सांगपाक तुका एक हें कितें म्हणटा तें कॉन्फिडन्स येवंक जाय. ते कॉन्फिडन्स केन्ना येता जेन्ना हांव देवाचें उतर आयकता ताचेर नियाळ कोत्ता हांव म्हजें मन बदलता हांव म्हज्या मनाची नोसवणी करता आनी हांव कोणाक भियेना. हांव म्हणटा कितें सांगूंक जाय पवित्र आत्मा म्हणटा सांग हांव सांगता. जेन्ना हांव तें कोत्ता हांव दुसऱ्यांक शीस कोत्ता जेजूचो. कितलें व्हडलें न्ही. जेजूक जाय सगळ्यांक आमी शीस जाल्ले आनी आमचें तारण जाल्लें. गॉड डजंट वॉन्ट एनीवन टू बी लॉस्ट. देवाक नाका कोणूच इफेनान वचपाक कित्याक देवान इफेन मनशा पासत करूंक ना. इफेन केल्लें फकत देंवचारा पासत. पूण आमी देवाचें उतर आयकना जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना जाल्यार आमी म्हणटा देंवचारा चल या आमी बरोबर या शासनाच्या शासनान हेच म्हणटा आमी हें म्हणना पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना आमी तेंच करता. देखून भाव भयणीनो
खरोच आमकां ह्या उतराचेर जेजूच्या उतराचेर आमची चोत्राय धरून मनाची नोडसणी करून जेजूक आमचो सोमी धोनी मानून आनी जेन्ना आमचो आत्मो नवो जाता पवित्र आत्मो जो आमचे भितर आहा तो आमकां आदार करता. ही इज अ हेल्पर. पवित्र आत्मा ना जाल्यार आमच्यान कांयच करूंक जायना. आमच्यान क्रिस्ती जिवीत जिवंक जायना. इट इज इम्पॉसिबल. इट इज इम्पॉसिबल टू लिव द क्रिस्टियन लायफ विदाउट द होली स्पिरिट. देखून भावा भयणीनो, ज्या दिसा आमचें तारण जालें, ज्या दिसा आमी एक नवी रोचना जाली, ज्या दिसा आमचो आत्मो जेजू सारको जालो, त्या बरोबर आमकां देवान आपलो पवित्र आत्मा दिलो. आनी पवित्र आत्मा आमकां भितरल्यान थान तो आमचे कडेन उलयता. तो आमकां सांगता बाबा जेजून सगळें केलें. तो आमकां केन्नाच हें करना. तो आमकां तूं पातकी म्हणून आमकां केन्नाच सांगिना. तो सदांच आमकां सांगता बाबा उठ, जेजून तुका बक्षिला, जेजून तुका एक नवी रोचना केल्या, तुका एक देवाचो पूत केला, देवाची धूव केल्या. उठ, तिजोच रावू नाका, चल वट, देवाच्या उतरा प्रमाणे चल. जेजून तुजे फाटून सगळें तें केलां, पातक करी नाका. चलया, आमी बरोबर आमी काम करया आनी दुसऱ्यांक आमी आतां शिस्त करुया. हेच व्हडलें काम पवित्र आत्म्याचें. हांव भयणीनो, खरोच आमकां सगळ्यांक तुम्ही जी आतां देवाचें उतर आयकूंक येतात, तुम्ही फकत समजना की फकत एक एकल्याक हांगा कोण जी गोंयकी दिता, आमी केन्नाच गोंयकी ना, तुम्ही चिंतल्यात. पूण हांव तुमकां सांगता, देवाक नाका कोणूच शेणलेलो. देवाक जाय सगळ्यांचें तारण जाल्लें. म्हणटच आमी आतां जेन्ना ह्या जाग्यार मेवता, देवाचें उतर आयकता, आमी आतां फकत प्रॅक्टीस करता. फक्त प्रॅक्टीस करता तें देवाचें उतर आयकोपाक आनी तें पाळपाक. कित्याक एक दीस आमकां सगळ्यांक जेजू बरोबर सासणाच्या सासणाक आमी ह्या संवसारान बरोबर रावची नात. थोडी तुमी UK आहात, थोडी गालपाक आहात, हांव गोंय आहा, कोण तरी आनी खंयसर आहा, ऑस्ट्रेलिया आहा, आमची सिस्टर मारिया ऑस्ट्रेलिया आहा. पूण एक दीस जेन्ना आमी स्वर्गार आसतले, आमी सगळीं बरोबर आसतले. कितलें बरें आसतलें, कितलें बरें आसतलें. पूण फकत जाय ह्या वेळार आमकां तें उतर आमी पाळून, तें उतर आमी करपाक. आनी हेंच व्हडलें काम म्हणजे पवित्र आत्म्याचें काम. तें पवित्र आत्म्या उदेशीन ताच्या आदारान आमच्यान हें करूंक जाता. पवित्र आत्मा ना जाल्यार आमच्यान तें करूंक जायना, आमचें तारण जावचें ना. पूण पवित्र आत्म्या उदेशीन आतां आमचें तारण जालें आनी आतां आमी दुसऱ्यांक शिस्त करूंक पावतले. आमेन. आमेन. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. तर आयज भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानाचेर आमी थोडो नियाल करूया. आयचें शिवर्तमान जाणो तुमी कितें तें माथुवाचो 20वा विस्वोर, मॅथ्यू चॅप्टर 20 वड 17 ते 28 पर्यंत. हांव सगळें शिकयना, हांव थोड्योच वस्तू शिकोवंक सोदता. कित्याक आमी ह्या वेळार आमी कितें शिकता, शिस्त कोणतो, आमी शिस्त दुसऱ्यांक कशें करूंक जाता. आनी दुसरें म्हणल्यार जेन्ना जेजू देवाचें उतर परगट करतालो, कसल्या भाशेचो लोक आसतालो थंयसर. बरें, आमी कॉमेंट्स करच्या पयलीं तुमकां एक सांगता. जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो, तो कितें करतालो, ताका कितें करूंक जाय आसलें, ताका सगळ्यांक आपले शिस्त करूंक जाय आसलें, होय की ना? होय. जेजूक जाय आसलें शिस्त करपाक. ताचे कडेन 12 शिस्त आसले. पूण ते 12 शिस्त ताणें सांगलें, बाबा तुमी सगळे संवसारान वचात आनी म्हजें शिवर्तमान परगट करा आनी दुसऱ्याक शिस्त करात. म्हणजे जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो, तो देवाचें उतर परगट करतालो, ताका जाय आसलें शिस्त करपाक. पूण भाव भयणीनो, अहें घडोंक ना, अहें घडोंक ना. कित्याक जेन्ना जेजू देवाचें उतर शिकयतालो, तो प्रवासान करतालो, 3 भाशेचो लोक आसतालो. एक तर म्हणल्यार फारिजियो आसताले. फारिजियो, दोमशास्त्री, तुम्ही जाणो हे सगळे म्हणटात ते सगळे जाणा, तांकां ते सगळे जाणो. ते आपले ताका सांगता, अरे बाबा पेकोणी करूंक जाय जाल्यार पयलीं जाता पेकोणी. अरे 2 पिद्रूची चीट, 2 दुसरो विस्पर वोट 24. जेजूच्या काळांनी पेकोणी जाली. वय वय वय, बरें हा. तोय हात असले दोमशास्त्री हात, ह्या संवसारान अजुनूय हात. ते सगळे स्क्रिप्चर जाणोन तुका सांगतले, अरे बाबा आनी कसलो स्क्रिप्चर फाटा 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 सगळ्यांक सांगतले तुका. ते आपल्या बॉल्सान घालून आसतले, मोबायलाचेर घालून आसतले, तांकां फटाफट म्हणूंक जाता देवाचें उतर. पूण भाव भयणीनो, ते फकत देवाचें उतर सांगतात, पूण तें उतर तें पाळिनात. तें उतर तें पाळिनात. असले हात दोमशास्त्री, तांकां
जेजू कितें जेजून ताका कितें म्हणलें त्या मनशांक कितें म्हणलें ताणें दोम शास्त्र्यांक आनी फारिजियांक ताणें कितें म्हणलें तांकां म्हणलें तुमी ढोंगी म्हणूंक लागलो तांकां हिपोक्रेट्स कित्याक ते फकत एक सांगताले दुसऱ्यांक सांगताले की सगळें करताले म्हणून पूण खरें म्हणल्यार देवाचें उतर केन्नाच पाडें नासलें म्हणटून ते जावन आसले दोमशास्त्री आनी फारिजियो ते तांकां जेजून ढोंगी म्हणलेले दुसरो भाशेचो लोक आसलो म्हणल्यार लोक आसलो तो लोक कित्याक येतालो देवाचें उतर आयकपाक तांकां फुकट जेवण मेळतालें कोण तरी विसरतालो अरे बाबा जेजूची आयज प्रवासन हा आनी कोण आतां भूक लागल्या ते म्हणले भियानाका रे बाबा कालचे फावटी आमी गेल्ले मरे रितीरात्यार जेजूच्या थंयसर आमकां फुकट पाव आनी आनी मासल्यो मेवल्यो आतां ही फावटी मेवतले ही फावटी आमकां माटेन मेवतले म्हणून ना कोण ना हो ये सारकें हय ब्रदर तोय आसता म्हणटच एक तर फारिजियो दोम शास्त्री जे सजमतात ते सगळे जाण पूण ते खरेंच ढोंगी लोक दुसरे म्हणल्यार लोक येता आपलो पळोवपाक आरे ते कितें सांगतात ते कितें सर्कस कोणाची पेकोणी जातली कोण उठतलो कोणाचे कान उठते जातले कोणाक दोळ्यांनी दिसते पडटले कोणाची मिलाक जातली पळोवया कितें चलता तेंचें मातशें पळोवया तांकां कांयच थंयसर तांचें मन ना तांचें काळीज ना ते फकत येतात थंयसर आनी ते पळय जाल्यार बाबा कितें जेवण मेवलें कितें पॅटीस मेवली कितें सँडवीच मेवली कितें मेवलें गेले खाले गेले आपले आनी मागीर दुसरी रिट्रीट दुसऱ्या गांवाचेर ते रिट्रीट करतले तेजे उपरांत जेवण मेळटलें तेंय खातले तसलो लोक बी आसा तेच भाशेन जेजूच्या टायमार तसलोच लोक आसलो आनी तिसऱ्या भाशेचो लोक आसलो म्हणटात त्या भाशेन पण ते शीस आसले ते येताले देवाचें उतर आयकताले देवाचें उतर पाळटाले आनी आतां आपल्या मनाची नोसवणी करून ते जेजूचे शीस जाताले म्हणजे कितें भाव भयणीनो जो कोण देवाचें उतर आयकता त्या उतराचेर नियाळ करता आपल्या मनाची नोसवणी करता आपलें जिवीत बदलता आनी जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलता ताका आमी कितें म्हणटा ताका एक शीस म्हणटा ही इज अ डिसायपल म्हणटो जेजूच्या जेन्ना जेजू देवाचें उतर परगट करतालो शिकयतालो 3 भाशेचो लोक आसलो फारिजियो दोमशास्त्री लोक आसलो आनी शीस आसले आनी आयज भाव भयणीनो आयज आमी ह्या शिसा वयर आमी उलोवया दोमशास्त्रांक सोडया लोकांक सोडया ते आमकां पडोवना कित्याक आमी जे हांगा सगळो लोक जो येता हांगा आयकपाक तुमी सगळे शीस जेजूचे तुमी इतले सगळे तुमचें काम सोडून तुमकां खरेंच जेजूचो मोग हा म्हणून तुमी खरेंच देवाचो मोग करतात म्हणून तुमी देवाचें उतर आयकतात खूब जाणां तुमी कामाची आयल्या खूब जाणां तुमी दुसरी कामां आसात आमची सिस्टर मारिया तिजो आतां न्हिदपाचो उगत जाला अजून पासून ती हा अजून पासून ना होय की ना ती गेली काय सिस्टर मारिया गेली काय तू नो आहा तू हाय हांव कितें म्हणटा कितलीं जाणां आमी भाव भयणीनो आमी जाणो आयज आमचो दीस आख्खो दीस गेला आमी कामाक गेले थोडोच लोक तुमी आतां म्हणटल्यात अरे बाबा आमच्या आतां जेवणाचो वेळ जाला गोरकार आमची पतीन बी हा भुरगीं हा ताका जेवण दिवंक जाय आतां फाल्यांचें पळोवंक जाय पूण तरी आजुनूय तुमी ह्या वेळार देवाचें उतर आयकता देखून तुमी शीस म्हणटच आमी शिसा वयर उलोवया ह्या दोमशास्त्रांक सोडया ढोंग्यांक सोडया लोकांक सोडया आयज आमी हे देवाचें उतर शिकोया जें आमकां सांगता आयचें शिवोर्तमान प्रेज गॉड जेजू कारगां म्हणजे जेजू देवाचें उतर माथुवाचो 20वो विसवोर बोर्ड 17 ते 28 पर्यंत 17 to 28 म्हणटच हे मातशें पयलें वाचुया 3 वडी वाचुया आनी ताचे उपरांत क्विकली ताचे वर दुसरी सोजमणी घेवया कोण वाचूंक शकता म्हाजे पासत प्रेज गॉड जेरुसलेक सोडून वेताना जेजून वाटेर 12 शिसांक कुशीन वेले आनी तांकां सांगलें पळयात आमी जेरुसल्याक चडत वेता आनी मनशाच्या पुतांक मुखेल याजनिकाच्या आनी धर्मशास्त्राच्या हातान घालतले ताचेर ते मरणाचे फर्मोण मारतले आनी ताच्यो मस्कऱ्यो करूंक ताका जर्मन दिवंक आनी खुर्सार मारूंक ताका विदेशांच्या हातान
पराधीन करतले आणि तिसऱ्या दिसा देव ताका पुनर्जीवन करतलो. जेजू कारगा म्हणटोच भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन 17 वड आमकां कितें म्हणटा जेरुजाल्याक चडोन वेताना जेजून वाटेर 12 शिसांक कुशीन वेले आनी तांकां सांगलें. आयज जेजू कोणा कडेन उलयता? आपल्या शिसां कडेन उलयता. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना जेजू देवाचें उतर ओरगोट करतालो तो शिकोवन दितालो हांवें तुका थोडेच वेळा पयलीं सांगलेलें की 3 भाशेचो लोक आसलो. धोमशास्त्री आसले, फारिजियो आसले, लोक आसलो हजारांनी आनी शीस आसले. पूण आयज ह्या शिवर्तमानान जेजू फकत आपल्या शिसांक कुशीन घेवन तो तांचे कडेन उलयता. आनी भाव भयणीनो आमी ह्या वेळार क्वारिस्माच्या दिसांनी आसा. वी आर इन द सीजन ऑफ लेंथ. आनी आमी जाणो की आमी ह्या दिसांनी जेन्ना शिवर्तमान आयकता ताचेर नियाळ कोत्ता आमी भाव भयणीनो फकत जे शिवर्तमान आमी वाचता जे देवाचें उतर आयकता आमी फकत पळयता की जेजूचे निमाणे दीस ह्या संवसारांत. थोडे दीस 2-3 म्हयन्या पयलीं आमी नातालांची परब केली. 3 म्हयन्या उपरांत आमी क्वारिस्माचो टायम जाता आमचो. म्हणटच आमकां कांयच वेळ मेळना की आतां अरे बाबा वो ल्हान भुरगो जो जल्मला आतां मातसो बाळपुजा आतां ताजो टायम मरपाचो जालो म्हणून आमी हेंच कोत्ता आमी वर्साच्या वर्सा. नातालांची परब जाली 2-3 म्हयन्यांनी ताका आमी मारलो आनी ताच्या उपरांत तो पुनर्जीवन जाता आनी ताच्या उपरांत आमचे सदांचें जिवीत चलता. पूण खरें म्हणल्यार जेजू जल्मना नातालांच्या दिसा जेजू क्वारिस्माच्या टायमार पोत्तून मरोना तो पोत्तून पुनर्जीवन जायना तो आतां स्वर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला. म्हणजे ताणें सगळें जें करूंक जाय आसलें तें ताणें सगळें केलां. आनी देखून भाव भयणीनो इग्रोस मात जेन्ना आमकां सांगता बाबा तो आतां जल्मलो आतां क्वारिस्माचो वेळ येयलो आतां तो मेलो आतां पुनर्जीवन जालो आमी हें घेवन बसता आनी कितले पाडें आमी विसरता की जेजू आतां मरचो ना आनी जेजू पोत्तून जल्मचो ना. जेजू आतां ह्या संवसारान येवन जल्मलो तो मेलो आमचे पासत तो खुर्सार ताणें आपलें सगळें आमचें जें भोगूंक जाय आसलें तें भोगलो आनी आतां सगळें जैतिवंत जिवीत आमकां दिवपाक तो आतां स्वर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला. देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आमी आयकोंक जाय फकत ह्या काळा वरवींनूय. कितलो लोक आमी जेन्ना आमी इगोर्जेन वता लोक म्हणटा season of Lent is a special season of grace. कितले पाटी कोणे आयकलां की season of Lent is a special season of grace. कितले लोकांनी आयकलां? सिस्टर मारिया तुवें आयकलां? वय ब्रदर. आनी ह्या क्लासीन कोणे आयकलां? येस ब्रदर आयकलां. म्हणटच हांव तुमकां विचारता आयकात गोवा भयणीनो राग धरी नाकात मुजेर. फकत क्वारिस्माचो वेळ स्पेशल सीजन ऑफ ग्रेस. हांवें तुमकां आतांच सांगलां जेजू जल्मो ना 25 तारखेर तो ह्या क्वारिस्माच्या वेळार तो मरचो ना गुड फ्रायडेच्या दिसा तो पुनर्जीवन जावचो ना गुड इस्टर संडे तो आतां तो आमचो ऑलरेडी सरोंडाक जाला तो मरोन गेला आतां स्वर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला. पूण आमी सजमता की जेन्ना नातालांचो वेळ येता आतां एडवेंट सीजन येता आतां आमकां कुमसार करूंक जाय आमकां तयारी करूंक जाय. कोणाची तयारी करूंक जाय? आमी म्हणटा फॉर जीसस इज सेकंड कमिंग. पूण आमी खरें म्हणल्यार आमी तयारी कितें करता नातालां भरपेक. तेजे उपरांत क्वारिस्माचो वेळ येता फकत आमी कुमसार करता. कित्याक आमी तयारी करता? आमी इस्टर संडे तयारी करता. पूण खरें म्हणल्यार हें जी आमी तयारी करता फकत 2 काळार करता वो आमची तयारी जावंक जाय एकल्या घडीर एकल्या दिसा एकल्या वराचेर आमी तयार आसूंक जाय. म्हणटे वो जो क्वारिस्माचो वेळ आमकां सांगतात की दिस इज अ स्पेशल सीजन ऑफ ग्रेस दॅट इज नॉट ट्रू. कित्याक भाव भयणीनो द स्पेशल मोमेंट ऑफ ग्रेस द स्पेशल सीजन ऑफ ग्रेस is 24 hours 365 days. Praise God.
Yes, brother. म्हाका Yes. दिसता कोण उलोवंक तयार ना म्हजे बरोबर. फकत सिस्टर Yes, मारिया आनी brother. सिस्टर Praise जॉयसी Jesus. तयार आहा उलोवपाक म्हजे कडेन. आनी कोण उलोवंक तयार ना. कितले फाटी आमकां लोक सांगता बाबा ह्यो वेळ आतां उपास करपाचो, ह्या वेळ आतां खुर्साची वाट करपाची, ह्या वेळार आतां आमी कांतार करूंक जाय. कितें कांतार करता? On a hill far away. मातशी आमचे कांतारान जी आहा ती मातशी ती मातशी फास्ट जावंक नाका. मातशी रोड तख्त भाशेन कांतारां करूंक जाय. आमी कांतारां केली, आमी थोडी आमचे दुकान वारोयली. आमकां दिसता वो खरेंच मातसो वेळ. मातशें हांवें उपास केलो, मांस खावंक ना, सिगरेट खावंक ना, कांय सोरो पिवंक ना. आमकां बरें दिसता की आमी खरेंच मातसो वेळ बरो केलो म्हणून. खरें म्हणल्यार भाव भयणीनो, हांव तुमकां सांगता, तुमी खालें जेवण आख्ख्या वर्सा खालें पिवण केलें, देवाक तें मानूंक ना मानलें हें कांय ना. देवाक जाय फकत आमचो संबंद जेजूशी गोड जावपाक ताच्या उतरा वरवीं. फकत तांचो संबंद गोड जावपाक. आनी भाव भयणीनो, आमचो संबंद फकत गोड जायना नातालांच्या परबेच्या पयल्या थोडे दिसा पयलीं ओ कोरेजमाच्या वेळा पयलीं. आमचो संबंद जावंक जाय सदां काल. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, आमचो संबंद जेजूशी गोड जावंक जाय. कित्याक जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, आतां ह्या देवाच्या उतरा वरवीं आमकां सजमणी मेळोन आतां आमी सजमणी आमी दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटा. आमचे भयणीन जॉयसेन बरे भशेन सांगलें, आमी खरेंच जेन्ना आमी ते देवाचें उतर आयकता, देवाचें उतर पाळटा, आतां आमी जाणो की आमचें तारण जालें म्हणून. तर भाव भयणीनो, फकत देवाचें उतर आयकलें, खूब रितीरांक गेल्या, कुमसार केल्या, मिसाक गेल्या, म्हणजे सगळें केलें बरें आहा. पूण जाय आमकां आमचो संबंद जेजूशी सदां गोड जावपाक. आमकां जाय आमचो संबंद जेजूशी आमचो देवाच्या उतराची सजमणी आमकां पोत्तून चड मेळपाक. तर भाव भयणीनो, कसलोच फायदो ना, कसलोच फायदो ना. देखून आमी पोत्तून ह्या वळीर वसया. चड वेळ घेवपाक तयार घेवचो ना आयज. पूण हांव कितें म्हणटा, तो म्हणटा आपल्या शिसांक म्हणटा, तो फकत आपल्या शिसा कडेन उलयता. कित्याक हें देवाचें उतर म्हणटा, जेजून वाटेर प्रेज गॉड, जेजून वाटेर 12 शिसांक कुशीन व्हेले आनी तांकां सांगलें. म्हणटच जेजू ह्यो वस्तू आपल्या शिसां कडेन उलयतालो. आनी आयज भाव भयणीनो, तो एक एकल्या कडेन आयज उलयता. तो एक एकल्या कडेन उलयता. तो कितें सांगता आमकां? तो सांगता जें ताणें ह्या शिसांक सांगलें तें आमकां सांगिना. तो आमकां सांगूंक सोदता की ताणें खुर्सार वचोन आमचे सगळे कोश्ट भोगले. तो ह्या कोरेजमाच्या दिसांनी खुर्सार वचपाचो न्हय, तो वेचो ना खुर्सार. तो गुड फ्रायडे दिसा मरचो ना. आनी तेजे उपरांत आमी पोत्तून इस्टर करतले, आमी म्हणटले अरे पोलो जोर जाला, हॅपी इस्टर करतले. ही आमकां आमी कितें करता भाव भयणीनो, आमी वर्साच्या वर्स तेंच करता. पूण आमी खरेंच विसरता की जेजू आमच्या सांगाता, आमचे भितर आहा. तो पवित्र आत्मा आमचे भितर आतां ताणें एक जागो केला आमचे भितर. कित्याक आमचो आत्मा, जेजूचो आत्मा, पवित्र आत्म्याचो आत्मा एक जाला. देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना जेजू आमकां आमचे कडेन उलयता, तो म्हणटा, जेन्ना तो आपल्या शिसां कडेन उलयलो, तो म्हणूंक लागलो तांकां, पळयात आमी जेरुसलेमाक चडून बेता आनी मनशाच्या पुताक मुखेल याज्ञीक आनी 2 शास्त्री हातान घालतले. ताचेर ते मरणाचे फर्मोण मारतले आनी ताच्यो मस्कऱ्यो करूंक ताका झेरमोंड दिवंक आनी खुर्सार मारूंक ताका विदेशियांच्या हातान पराधीन करतले. आनी 3ऱ्या दिसा देव ताका पुनर्जीवन करतलो. पूण भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हे आमी वाचता, आमी जाणो की जेजू आमकां पोत्तून मरचो ना. जेजूचेर कोण फर्मोण मारचो ना, मरणाचे फर्मोण मारचो ना, जेजूच्यो कोण मस्कऱ्यो करचो ना, ताका जेरमोन दिवंक आनी खुर्सार मारूंक हें कांय जावचें ना, कसलें वायट जावचें ना. पूण कोणाक जातलें ह्यो सगळ्यो वस्तू? ह्यो सगळ्यो वस्तू कोणाक जातल्यो? प्रेज जीसस. भाव भयणीनो, ह्यो वस्तू जे बरयल्या, जेजून सांगला आपल्या शिसांक, हे वस्तू ताका घडटल्यो. आयज कोणाक घडटल्यो ह्यो वस्तू? कोण आमकां नाकारतलो? कोण आमकां पयस दवरतलो? कोण आमकां वायट उतरां उलयतलो? कोण आमकां दुखयतलो?
आहा आमच्या जिवितान कोण तरी हा, कोण तरी हा. हांव तुमकां विचारूंक सोदतां, कितले पाटी आमी जेजूचे पाटलावदार जाल्या म्हणून, आमी जेजूचे शीस जाल्या म्हणून आमी सोजमता की आमचे जिवीत बरे शांतीचे जातले, सगळे बरे. आमी बेसावन बोलतले आनी आमी ल्हान आसतना आमी शिकताले हांव, and they all lived happily ever after. तुम्ही केन्ना वाचला असल्यो स्टोरी आयकल्यात तुमी ल्हान आसतना? हांव सदांच एक स्टोरी वाचूंक सोदतालो, पूण म्हाका ही लास्ट लायन बरी लागताली, and they all lived happily ever after. तुम्ही जेजूचे शीस जाले जाल्यार या संवसारान तुम्ही हे चिंतात जाल्यार they all lived happily ever after, हे आमचे फकत जातले जेन्ना आमी स्वर्गार पावतले. पूण जेन्ना या संवसारान आसा आमी जेजूचे शीस जाल्या म्हणून, होय आमकां शांती आसतली, दॅट इज फॉर शुअर. शांती आमकां आसतली, कितें जावं, पेंडेमिक आसूं, कोविड आसूं, घेर आसूं, जेवण नासता, आमची शांती आसतली, कित्याक जेजू आमच्या सांगाता. पूण खरें म्हणल्यार भाव भयणीनो, they will live happily ever after, हे फकत जातले सासणाच्या जेन्ना आमी जेजू कडेन पावतले. पूण ह्या संवसारान जेजूचे शीस आहा म्हणून आमी लोक आमचेर आड येतलो, आमकां दुस्मान म्हणून मानतलो, आमचेर कांय करिनासतना लोक आमचेर दुसरे भाशेन आमचेर कितें आड उलयतलो. पूण आमी जाणो की खरेंच आमी शीस जाल्यार आमी कितें करतले आमच्या दुस्माना पासत? आमी दुस्मानाक कितें करतले? ताणें म्हाका वायट केलां, हांवूय ताका वायट करतलो, होय की ना? येस ब्रदर. हांव विचारतां, आमी खरें जेजूचे शीस जाल्यार आनी कोण आमकां इतलें वायट करीत जाल्यार कोण आमकां खुर्सार व्हरचो ना, पूण आमचेर आड उलयतलो, कितें तरी वायट म्हणटलो, कितें तरी किटकिट घालतलो भितर, कोणाक सांगतलो आमच्यो खबरो, कितें ना कितें हें आसतलें. आमी कॉलेजीन आसा जाल्यार कोण आमच्या फ्रेंडा बरोबर कितें कोणाक यूज करतलो, आमी कामार आसा जाल्यार कोणाचें किटकिट आसतलें, कोणाक साहेबाक सांगतलो, कितें ना कितें आसतलें. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमची चोत्राय जेजूचेर दवरतले आनी आमी खरेंच जेजूचे शीस म्हणून आमी जाणो ह्यो वस्तू जातल्यो म्हणून, आमी आमच्या दुस्मानांक पासून आमी बक्षितले, तांचे पासून आमी मागणें करतले. आमी जें बरें करूंक जाय जाल्यार आमी पळय भाव भयणीनो, कोण आमकां बरो करीत जाल्यार आमी तांकां वायट करतले काय? केन्नाच वायट करची ना. कोण आमकां बरें करता आमी सदांच तांकां बरें करता. पूण खरें जो शीस आसा, खरें जो जेजूचेर जो पाटलावदार आहा, कोण जेजूचेर आमी म्हणजे ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता, तो मनीस आपल्या दुस्मानांक पासून जो ताच्या आमिगाक कोत्ता तो आपल्या दुस्मानांक कोत्ता. कहो? पवित्र आत्म्या उद्देशी. पवित्र आत्मा म्हणटा, अरे बाबा सोड ताका, तो भुरगो रे, तो ल्हान रे, तो अजूनय मासून ताचे बोट ताच्या तोंडान आसा, कितें करता ताची चोत्राय धरनाका, ताका भोगोस, ताचे पासून माग तूं. पूण खंय आमची चिंतना येतात जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा, खरेंच आमी जेजूचे शीस आसात म्हणून. ना तर भाव भयणीनो, कोणें म्हाका बरें केलें ते म्हजे फ्रेंड आसतात, तांचेच बरोबर आसता. कोणें म्हाका वायट म्हणलें, कोणें म्हाका कितें वायट केलें, आमी तांकां पयस दवरता. पूण संवसार तेच भाशेन चलता, संवसारूय तेच भाशेन चलता, वय की ना सिस्टर मारिया? येस ब्रदर, वय. संवसार तेच भाशेन चलता. तुवें म्हाका बरें केलें, हांव तुका बरें करता, तुवें म्हाका वायट केलें, हांव तुज्या फुडून उडयता. पळय खंय जातलें तें. सारकें. येस. खरेंच जेजूचे शीस जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आमी दुसरेच भाशेन चलोंक जाय. जो आमचेर आड येता, ही इज अ कॅन्डिडेट टू रिसीव द लव ऑफ क्रायस्ट. ऐकात बरे भाशेन, जो मनीस जो कोण आमच्या जिवितान आमचेर आड येता, आमकां दुस्माना भाशेन वायट करूंक सोदता, पवित्र आत्मा आमकां सांगता, तूं वच आनी त्या मनशाक तूं मोग दाखय. आमच्या घरान भाव भयणीनो, कितले पाटी हांव तुमकां खरेंच सांगता, कितले पाटी म्हाका कावन्सिलिंग सेशन येता, कितले पाटी म्हणजे सुमारान 2-3 तरी कावन्सिलिंग सेशन येता. कोणाचे घरा बिटवीन हजबंड एंड वायफ, घरकार आनी ताची पत्नी. कितले पाटी अशें घडटा की घरकार लग्न केला, काजाराचें जिवीत चल्लां, हनीमून जाला काबार, गो आपणाचें करता, बायल आपली राहा घरा, रावता आपल्या घरकारान. एक बायल हा, एक क्लासीक येना ती, आनी ती रोडोन म्हाका 2-3 दिसांनी ती मेसेज धाडटा,
ब्रदर मुझे पासून मागणे कर हांव तिका फकत सांगता मुझे भयणी तुजो घरकार इतली वर्सां तुजे बरोबर रावले ते पण थोडे शॉक हा आणि ती म्हाका सांगता ब्रदर म्हणटा म्हाका आतां घाव जाल्या म्हज्या पांयांक इतले म्हाका कोश्टा पूण जेन्ना हांव तूं म्हाका देवाचें उतर सांगताय हांव म्हज्या घरकाराक भोगशिता पूण तुजो घरकार एके बायले घेवन दुसरे बायले बरोबर संबंद करता आनी घरा येता आनी इतलो म्हाका त्रास करता म्हाका सोडूंक सोदता म्हाका होय म्हणून सोदता की डिवोर्स दी पण हांवें आतां साक्रामेंट जोडला म्हणून हांव फकत म्हजी चोत्राय जेजूचेर जावन जेन्ना तर तुवें म्हाका देवाच्या उतराची सोजमणी दिलाय हांव फकत जेजूचेर पळयता हांव सगळें भोगता आनी ताका हांव बॉक्सांनी दिता भाव भयणीनो सोंपें तें आमकां एक दीस आमच्यान करूंक जाता 2 दीस आमच्यान करूंक जाता इतली वर्सां आमच्यान करूंक जाता हांव विचारता तुमकां ना जायना ही जी भयण आसा हांव तुका एकूच एग्जाम्पल दिता कित्याक हांव म्हणटा खरेंच कोणाक जेजूच्यो शीश जावंक जाय जाल्यार ताका खूब भोगूंक जाय पूण हांव जाणो ही बायल जेन्ना ती म्हणजे कितें तिच्या जिवितान घडलां तें तिच्यान पाठ करून सोडूंक जाता आनी त्या घरकाराक सोडूंक जाता कित्याक तिका देवाच्या उतरा प्रमाणे ते घरकाराक सोडूंक जाता कित्याक तिजो घरकार ताजो संबंद ताणें दुसऱ्या बायले बरोबर दवरला पूण भाव भयणीनो ती फकत जाणो की जेजू आल्लो तिच्या साक्रामेंतान आनी ती आतां जेजूक गोट धरून रावल्या कित्याक हांवें तिका सांगलां तूं जेजू बरोबर रावशी जाल्यार तो संबंद तुटतलो आनी तुजो घरकार तुज्या पांयां कडेन तुका मोगसणें मागपाक येतलो तूं फकत जेजूचेर चोत्राय दवर कित्याक ह्या संवसारान तुजें काजरी जिवीत बरें जायनाय जाल्यार एक दीस तूं स्वर्गा राज्यान आसतली कित्याक तूं जेजूचेर तुवें चोत्राय धरली म्हणून आनी हेच उतर घेवन ती आपलें जिवीत सारता हेच भाशेन भाव भयणीनो आमच्या जिवितान कितले पाटी आमी कामार वचत जाल्यार कितले पाटी आमचे बरोबर काम करतात तो लोक थोडो लोक इतलो बरो न्हय तांकां देवाच्या उतराची सोजमणी ना वय ती क्रिस्तांव जायत नांवान क्रिस्तांव जायत पूण खरें म्हणल्यार तांकां उतराची सोजमणी ना आनी जेन्ना ती आमचेर आड उलयतात आमकां कितें वायट सांगतात दुसऱ्याक आमच्यो खबरो सांगतात आमचे भितर खूब हें जाता खूब वायट दिसता आमकां पण भाव भयणीनो खरें म्हणल्यार आमी खरें जेजूचे पाटलावदार जाल्यार खरें आमी जेजूचे शीश जाल्यार आमी तांकां भोगसूंक जाय आमी तांचे पासून मागणी करूंक जाय आमी फकत तांकां मागणी करूंक जाय होय कितें की जेजू हांव जाणो की हांव जावन आसा हांव भावडाडी न्हय तांकां ते देवाचे उतर सांगपाक कित्याक ती म्हजेर आड आसात पूण हांव एकूच भावडाडी जातलो की तांचे पासून मागतलो तांकां कितलो मोग दाखोवंक जाय तो दाखयतलो आनी फकत मागणी करता की एक वावराडी तांच्या जिवितान येवन तांकां उतराची सोजमणी दितलो म्हणून आनी एक दीस तांचें मन बदलतलें तांचें जिवीत बदलतलें ती खरें जेजूचे पाटलादार जातले म्हणून हेच आमी मागणी करूंक जाय भाव भयणीनो कोण आमकां बरें करता आमकां सोंपें तांकां बरें करपाक पण कोण आमचेर आड येता हें जावन आसा एकदम आगोड पूण जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा तो आमकां घोटाय दिता भितरल्यांतल्यान तें आतां सोंपें जाता वय की ना होय ब्रदर प्रेज गॉड प्रेज गॉड तर आमी फुडें वसया तो जेजू तांकां होय सांगता आनी तो म्हणटा तिसऱ्या दिसा हांव पुनर्जीवन जातलो तेजे उपरांत आमी वाचुया प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड वाचुया एके आवयचे मागणे तेन्ना जबेदेवाचे पुताची आवय तांचे सोर्शें आपल्या पुताक घेवन आयली तांच्या पांयां पडून ताचे कडेन एक उपकार मागूंक लागली ताणें तिका म्हणलें तुका कितें जाय बरें थँक्यू सिस्टर जेबेदेवाच्या पुताची आवय Yes, brother, Zebedevacheam. Zebedev तो जावन आसलो पाय जुवाचो आनी जाकोबाचो ओके आनी ताजी बायल जावन आसा जुवांव आनी जाकोबाची आवय ती येता आपल्या पुतांक घेवन आनी ती जेजू कडेन येता आनी जेन्ना जेजू कडेन येता ती जेजूच्या पांयां पडटा भाव भयणीनो
जेन्ना ती जेजूच्या पांयां पडटा तुका कितें दिसता जेजू बरें लागतलें की ना जेजू बरें लागतलें की ना भाव भयणीनो हांव तुमकां विचारता कोण आमच्या आदाराक येत जाल्यार आमच्या घराक आमच्या घराक कोण आदाराक येवं जाल्यार खरें आमच्या गांवांतलो कोण आमचो शेजाऱ्यांतलो कोण आमच्या घरा येत जाल्यार आमच्या रोडान येत जाल्यार तो पांयां पडटा बाबा बाय बाबा कितें तरी कर बाबा कितें पयशे दी पळय म्हज्या चेड्याक सर्वीस पळय कोणाक तरी मातशें उतर घाल कितें तरी कर आनी सगळे बरे भाशेन रोडोन पांयां पडोन आमकां सांगीत जाल्यार तुका कांय दिसचें ना हांव विचारता तुमकां सगळ्यांक दिसतलें ब्रदर आतां समजा तो आयलो शेजारी आयलो अरे बाबा तुजे बरोबर बसलो गोय रे बाबा अरे मातसो मातशें म्हज्या चेड्याक मातशें जॉब पळय मातसो तूं आतां तुका व्हडलो गुड्डो आहा तूं व्हडलो मनीस बाबा मातशें कर आं बरें तो गेलो पूण जो कोण येता तुज्या घरा तुज्या पांयां पडटा रोडटा सगल्यो खबरो सांगता कितले त्रास जाता म्हणून आतां आमकां दुसरे भाशेन दिसचें ना काय दिसतलें न्ही आयजूच अहें घडलें कोण आमच्या घरा कोण कामाक येता ती बायल आमकां सांगूंक लागली तिची चोली आतां ह्या कोविडाच्या वेळार ती क्रिस्तांव न्ही ती हिंदू बायल आनी ती आमकां सांगूंक लागली पळय म्हजी चोली आतां फायनली आसली पूण आतां कोविडाच्या वेळार तिका एग्जाम दिवंक जायनासलें आनी आतां ती घराच आहा आनी 30वें वर्स आतां घराच उरली आतां आनी 15,000 दिवंक जाय तिका एग्जाम दिवंक जाय पूण आतां कितें करपाचें कांय सजमना आनी ती आमकां सांगताली आमचे बरोबर काम करता हांवें म्हजे बायलेक सांगलें त्या भुरग्याक आपय आमच्या घरात तुजे कडेन उलोवंक सोदता हांव विचारूंक सोदता खरेंच ताका खोशी आहा शिकपाक कितें ना कित्याक तेणें आमकां रोडोन सांगूं ना तेणें आमकां म्हणजे हांव म्हणना रोडोन सांगलें जाल्यार दुसरे भाशेन हांव कोत्तलो आहलो पूण सांगला खबर पूण कोण थोडी प्रॉब्लेम सांगीत जाल्यार भाव भयण रोडोन पांयां पडोन ओबिश्टे भाशेन सांगोन जेन्ना कोण आमकां प्रॉब्लेम सांगता आपलो आमी कितें करता आमी कितले फाटी तांकां आदार करता कितले फाटी आमी कोणाक त्रास आसा जाल्यार कोणे आमकां त्रास हा म्हूण सांगला जाल्यार आतां हांव सदांच चिंता ती हिंदू बायल ती आमच्या घरा कामाक येता तिका आमी पगार दिता जेन्ना ती काम करता म्हणून आमचें क्लीन मातशें साफ करपाचें आहा तें करता आमी पगार दिता तिका पूण जेन्ना ती ही खबर आमकां सांगता हांव चिंता म्हज्या मनान पवित्र आत्मा म्हाका सांगता अरे बाबा तुज्यान आदार करूंक जाता जाल्यार कर पूण आतां जेन्ना तूं देवाचें उतर तांकां दिताय तूं ताका आदार करताय आतां तुज्यान ताका देवाच्या उतराची सजमणी दिवंक जाता प्रेज गॉड हांव हेंच चिंता हांव मातसो एकदम चतुर त्या भाशेन मातसो चतुर हांव कोण तरी आदाराक येता हांव म्हणटा ताका जेजूच्या राज्यान कित्याक भितर सरपाक आमंत्रण दिवपाचें न्हय आमी आतां समजा कोण आमच्या शेजारी हा म्हातारो हा आनी आमी चिंता अरे बाबा मातशें हांची बरें करून पळय आमी कित्याक आतां समजा ती मेली जाल्यार ताका बरें केलें जाल्यार सगळ्यांक तांची भाटां बेसां आमचेर येतलीं वय की ना संवसारान आपल्या शेजाऱ्या पासत आपल्या गांवाच्या लोकां पासत खूब कोत्तात कित्याक ती चिंतात अरे बरें करीत जाल्यार मागीर आमच्यान सांगलें अरे तुमी आतां कितें आयल्यात आमी इतलीं वर्सां तांचें केलें हें केलें आतां सगळें बाट घर आमकां दवरलां म्हणून आमी चिंतूंक जाय आमी चिंता थंय पूण ते संवसाराचें चिंतप पूण जेन्ना आमी चिंता कोणाक त्रास आहा कोणाक आळकोळ आहा आमी चिंतूंक जाय कित्याक आमी चिंतूंक जाय की ह्या लोकांक आमी देवाच्या राज्यान खंय भितर सरपाक आमंत्रण दिवंक जाता खंय आमचे त्रास पयस करूंक जाता खंय पवित्र आत्म्या उदेशीन आमच्यान ताचे आदार करूंक दिवंक जाता आनी जेन्ना आदार दिला उपरांत तांकां आमच्यान जेजूच्या राज्यान भितर सरोंक आमंत्रण दिवंक जाता भाव भयणीनो हें काम फकत पवित्र आत्म्यान करूंक जाता सगळो लोक येवचो ना की आमच्या आदाराक येतलो आनी म्हणटले बरें हांव तुका पयशे दिता हें नाका तुका सर्वीस दिता तुका गाडी दिता तुका सगळें दिता गाडी घेतली पयशे घेतले बाय बाय म्हणटले काम जालें वयस मेलो तुका आतां खंय कळ्ळें की कसलोच फायदो जावना देखून आमी सदांच पवित्र आत्म्याच्या आदारान ही कामां करूंक जाय ना तर भाव भयणी कितें घडटा हांवें तुमकां सांगलें आतां हांव कोण म्हज्या आदाराक येत जाल्यार हांव सगळो जो लोक म्हज्या आदाराक येता जाल्यार ताका हांव सगळ्यांक हांव ताच्या फाटल्यान वचना हांव पवित्र आत्म्याक सदांच विचारता पवित्र आत्म्याक हो कॅन्डिडेट गाय
ताचे बाट बेसांव म्हाका मेवतले गाडयो मेवतल्यो काय माझे ताका हांवूय चिंता तुम्ही चिंतना तुम्ही सगळी सांगता कुमसाराक वचोंक जाय तुम्ही सगळ्यांनी कुमसाराक वचोंक जाय पळय भाव भयणीनो जेन्ना कोण आमच्या आदाराक येता आमी चिंतूंक जाय पवित्र आत्म्या कडेन उलोवंक मारूंक जाय आनी विचारूंक जाय पवित्र आत्म्या हो जो कोण आयला आमच्या आदाराक आमच्यान तांकां आदार करून तांकां खरेंच जेजूच्या राज्यान भितर सरोंक जाता काय खरेंच तांकां तुवें विचून काडला काय हे लोक आमच्या जिवितान येयला खरेंच तांकां आमी आमच्यान तांच्यान तांकां आदार करून खरेंच तांकां तो आदार डायरेक्टली तुजे बरोबर कनेक्ट करूंक जाता काय हे आमी सदांच पवित्र आत्म्या कडेन विचारूंक जाय भाव भयणीनो देखून जेन्ना आमी जेजूचे शीश जाता देव आमकां आमच्या जिवितान कितलो लोक धाडटलो ज्या लोकांक त्रास आहा प्रॉब्लेम आहा सिरवीस ना हे ना ते ना पूण जेन्ना असल्यो वस्तू घडटल्यो आमी कितें करतले आमी फकत जे पयशे आहात आमी बॉल्सान थोडे पयशे काडले अरे बाबा घे वस आनी त्रास करिनाका वस 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 असल्यो करपाच्यो न्हय आमी फकत भाव भयणीनो चिंतूंक जाय पवित्र आत्म्या कडेन उलो मारूंक जाय विचारूंक जाय पवित्र आत्म्या हांकां आमी आदार दिलो जाल्यार खरेंच जें ते कोत्तात ती खरेंच ती सारकें कोत्तात काय तांकां विचून काडलें जें कोत्तात कितलो हांव तुमकां खरेंच सांगता भाव तुका एक वायकी दिता एकली बायल आसली आमच्या गांवानूच ती म्हणूंक लागली म्हाका ब्रदर आतां कोविडाच्या वेळार आतां आमचे सगळ्यांचे म्हज्या पुताचें घरकारचें सगळें काम गेलें आनी आमी चिंता आतां एक थोडे मातशें एक रेस्टॉरंट कॉमेस करपाक म्हणले बरी आयडिया आहा होम डिलिव्हरी करीत जाल्यार बरें आहा तर हांवें विचारलें तांकां विचारलें भयणी म्हजे ती म्हणूंक लागली ब्रदर कितें हेल्प करूंक जाता हांव बँकेंतलो लोन काडूंक सोदता कोणाक म्हज्या शेजाऱ्यांक पयशे मारूंक सोदता मातशें इल्लें कूड काडपाक आनी कितें तर हांवें म्हणलें ह्या भयणी म्हजे तुवें केन्नाच रांदलां कोणाक पार्टी केलां कितें केन्ना तुमच्या घरा पार्टी केल्या कोणाक ना 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 ब्रदर जेन्ना आमची सगळीं आसली जेन्ना आमची पार्टी आसताली आमी सदांच जेवण भायल्यान घेताले हांव सदांच आमी कोणाक एका कुजिनेराक आपोवन बरें रांदपाचें नातर आमी भायलें ऑर्डर करतले केन्नाच आमी घरा रांदनासले आनी हांवें म्हणलें भयणी म्हजे तूं आतां एक रेस्टॉरंट कॉमेस करूंक सोदताय आनी तूं आतां रांदून दुसऱ्याक दिवंक सोदताय तुमी पयलें घेताले आनी भायल्यान सांग तुका कितें कसली प्रॅक्टीस आहा कसली एक्सपिरियन्स आहा ना म्हणूंक लागली पूण आतां ह्या दिसांनी खूब लोक हें करता न्ही ब्रदर म्हणून आमी करूंक सोदता हांवें म्हणलें म्हजे भयणी तूं एक दीस तूं एक रान तुज्या जिवितान कोणाक आपल्या शेजाऱ्यांक कोणाक कर आनी पळय तुका त्रास जाता ते पळय तुका प्लॅनिंग करूंक जाय तेन्ना तुज्यान हें लोन घेवंक जाता तेन्ना तुज्यान पयशे घेवंक जाता इश्टे रेस्टॉरंट कॉमेस करूंक जाता काय चिंतूंक लागली खंय ब्रदर म्हणूंक लागली लोक कोत्ता म्हणून हांवें चिंतलें आनी देखून आतां हांव चिंता आतां हांव तुवें सांगलें ते भाशेन कोत्ता पूण आमी कितले फावटी भाव भयणीनो आमकां लोक येतात सांगता ब्रदर म्हाका एक व्हडलें हॉटेल घेवंक जाय रेस्टॉरंट घेवंक जाय हांव तुका आनी एक खबर सांगता एकलो काणकोणचो और केपेंचो कोण तरी एक भयण म्हजे कडेन फोन मारूंक लागली म्हाका सांगूंक लागली ब्रदर म्हज्या घरकाराक एक व्हडलें हॉटेल आहा मडगांवां ताका एक हॉटेल घेवंक ताका हाचे रेंटाचेर घेवंक जाय ती हॉटेल दुसऱ्या पार्टीची भायली पार्टी ती गोंयची आनी ताणें आतां ही हॉटेल थर्ड पार्टी ती सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी दिवंक सोदता म्हणटच बरो रेट मेवता आनी हें तें तर हांवें त्या भावाक सांगलें भाव तूं कितें करूंक सोदताय ना हांव बँकेंतलो सुमार 60-70-80 लाख लोन घेतलो आनी तें हॉटेल चलयतलो बरें म्हणलें भाव ब्रदर बरें चिंतलें तर हांवें ताका विचारलें तुवें हॉटेलान काम केलाय तर म्हणून लागला वय हांवें हॉटेलान काम केलां म्हाका एक्सपिरियन्स आहा तर हांवें म्हणलें तुका हॉटेलान काम आहा जाल्यार हांव तुका विचारता म्हज्या भावा हो वेळ तुका हॉटेलान काम करपाक तुका एक हॉटेल घेवपाक जेन्ना तूं हॉटेल घेताय तेन्ना तुका कितें करूंक पडटलें तुका त्या लोकांक फारीक करचें पडटलें वय की ना तो तिचो रिसेप्शनिस्ट ते कूक रिसेप्शनिस्ट देन हाऊस कीपिंग हें तें तेन्ना सगळ्यांक फारीक करचें पडटलें तेजे उपरांत तुका एक रेंट इतले लाख तुका त्या ओनराक दिवचे पडटले आनी तेजे उपरांत तुका ते पयशे येतात ते सगळे फारीक केल्या उपरांत तुका ते रीण जे घेतलाय ते ताजेर इंट्रेस्ट भरचो पडटलो
तुका दिसता ह्या वेळार जेन्ना कोविड-19 चलता तुका दिसता वो लोक तुका बरो डिस्काउंट करून ते तुका रेंटाक दिता ते तुका खरें दिसता की तुका हे बरें जातलें काय ब्रदर? आनी तो चिंतीत पडलो वय ब्रदर हांवें चिंतूंक ना हांवें फकत चिंतलें की लोन मेळत जाल्यार हांव कॉमर्स करतलो ताजे उपरांत कितें जातलें ब्रदर तुजें या वेळ आतां तुका आतां हॉटेल कॉमर्स करपाक तूं आतां हे रीण घेतलोय दुसऱ्यांक पयशे दितलो तांकां जो लोक तुजे कॉन्ट्रॅक्ट करता तांकां तुजे पयशे म्हयन्याचे दिवचेच पडटले कित्याक तांकां कांय प्रॉब्लेम ना तांकां तुजी आळको तुजे त्रास कितें जाता ते भोगताय ते तांकां पडोवना तांकां जाय आपले फकत पयशे आनी जेन्ना तूं हें सगळें चिंतिनाय आतां तुजें कितें जातलें तुका आतां ब्लड प्रेशर जातलो तुका टेन्शन येतलें तूं बारीक चिंत आनी भाव भयणीनो ताणें बारीक चिंतलें आनी ताणें तें घेवंक ना ताणें तें हॉटेल घेवंक ना ऑन 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 कॉन्ट्रॅक्ट मातर भाव भयणीनो कितलो लोक ओहो कितलो लोक आतां हो लोक म्हजे कडेन येयला पूण कितलो लोक ओहो जो आतां हें प्लॅनिंग करता की हें करतलो तो हें करतलो आनी हें हॉटेल बांदतलो हें आतां रेस्टॉरंट कॉमर्स करतलो आनी मागीर दुसऱ्या कडेन वेतात आनी दुसरो लोक आपले खबरो आयकतात आनी तांकां ते पयशे धाडटात जमा करतात ती कितें जाणा म्हणून पयशे धाडटात आनी कांयच बरें जायना कित्याक आमी केन्नाच आमी फकत चिंता की आमचे कडेन 4 पयशे जाल्यार आमी कोणाक 4 पयशे दिवंक जाता पूण आमी तांचे कडेन उलोयना तांकां ती सजमणी दिना तांकां ती जाणवाय दिना कित्याक कोण म्हणटा अरे तो करता हांवूय करता देखून भाव भयणीनो सदांच आमी जेन्ना कोण आमच्या जिवितान येता तांचो आदार करचे पयलीं सदांच आमी पवित्र आत्म्या कडेन विचारूंक जाय आयज भाव भयणीनो कितें घडटा शेवटतो मनान ही बायल झेबेदावची बायल वय की ना झेबेदाव जुआंव आनी जाकोब ती बायल येता आनी जेजूक म्हणटा सरपोट करता मागणे करता दिमी घालता सगळें जे आमी सगळीं करता ते करता आनी जेजूक म्हणटा जेजू ह्या म्हज्या दोग्या पुतांक एकल्याक उजव्याक एकल्याक दाव्या हाताक तुजे बसय जेन्ना तुजी राजवडकीन येतलोय तेन्ना तांकां तो आनी कित्याक विचारता जो कोण उजव्याक आनी दावीक बसता भाव भयणीनो तो एकदम लागीं रावता राजा कडेन ताच्यान कितें राजाक सांगूंक जाता राजा बाबा हें ऑन करूंक जाय बरें कर रे तांकां मातशी पोजिशन मेळता तांकां मातशी एक अथॉरिटी मेळता तुमी पळयात जो मिनिस्टर आसता जो कोण चीफ मिनिस्टर ताचे कडेन थोडे कित्याक आमी आमचे भाशेन कितें म्हणटात चमचा म्हणटात तांकां लागींच आसतात सदां ते वचून खबरो करतात आनी ते हाचे खबरो ताच्यो खबरो करून तो मिनिस्टर इतलो आपलो ताका काय पडोंक ना आपल्या वय म्हणटा वय ते आपले सगळे चलयतात तीच भाशेन माय येता आपल्या पुतांक घेवन आनी म्हणटा हाका उजव्या हातीक ताका दाव्या हातीक बसयात आनी भाव भयणीनो आयज जेन्ना तुमी आयकतात कितलीं जाणां कितली माय ह्या जाग्यार आसात हाव मेनी मदर्स आर हियर जी आपल्या भुरग्यां पासत कोणाच्या घरा वचोन कोणा मागणे करून तेर्स करून दिमी घालून मागणे करूंक ना जेजूशी कितलीं जाणां आसात आमी मागणे करूंक ना जेजूशी आमच्या भुरग्यां पासत ती माय तेच भाशेन जेजू कडेन आयिल्ली पूण चुकीची वस्त म्हणल्यार कितें भाव भयणीनो ती बायल नोको आसली ती कितें मागताली ती माय झेबेदावची बायल ओ जाकोब आनी जुआंची बायल ती नोको आसली जेजू कितें मागताली ती आनी आयज भाव भयणीनो कितलीं जाणां आमी देवाच्या उतराची सजमणी ना आमकां आनी देवाच्या उतराची सजमणी ना म्हणून आमी मागणे करता उपास करता तेर्स करता देवस्पण करता पूण आमकां कसल्याच आमच्या मागण्याचो आमकां जाबाब मेळना कित्याक आमकां उतराची सजमणी ना आनी जेन्ना आमकां उतराची सजमणी ना भाव भयणीनो तेन्ना आमचे भितर भिरांत येता हाऊ डज फियर कम फियर कम्स बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ अंडरस्टँडिंग ऑफ द वर्ड तुम्ही पळयात तुमच्या जिवितान जेन्ना आमी आयकता अरे बाबा आतां गॅर चलता त्या रशियन युक्रेन आतां कितलो लोक म्हणटा अरे बाबा आतां तिसरें वॉर जातलें पेट्रोल हें जातलें तें जातलें आतां हें सगळें पयस जातलें खूब खबरो येतात आतां लोक टीव्हीचेर आयकतात आनी ताचे उपरांत म्हज्या बायबल क्लासीक कॉमेंट्स जावचे आदीं लोक उलयता आनी ताचे उपरांत जेन्ना हांव उलयता सगळें बंद करतात पूण हांव आयकतां
कितलो लोक आता इतले हातून बायबल क्लासीन जेन्ना येतात भितर तितून डिस्कशन करतात की आता गॅर चलतात युक्रेन आणि रशिया आणि हे आणि ताजे उपरांत फातिमान कितें घडलें आणि हय कसल्यो खबरो करतात. पूण भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता देवाच्या उतराची सोजमणी जाता आतां आमकां भिरांत आसतली हांव विचारता तुमकां केन्ना भिरांत आसतली आमकां जेन्ना आमकां देवाच्या उतराची सोजमणी आसता आमकां केन्नाच भिरांत आसना. कित्याक भाव भयणीनो जे आमच्या संवसारान घडटा ह्या वेळार ते आमकां बरोवन दिलां पवित्र पुस्तकान. पवित्र पुस्तकान बरयलां हें जे पॅन्डेमीक चलता हें जे गैर जातलें हें सगळें जेजून बरोवन दवरलां. तो येवच्या आदी हें सगळें घडपाचें आसा आनी जेन्ना हें घडटा ह्या वेळार आमी खुशाल जावंक जाय. कित्याक आमच्यान तें गैर बंद करूंक जायना. कित्याक बरयलां देवान सांगलां जातलें म्हणून. कित्याक ताजो वेळ येवपाचो आतां लागीं पावला. आनी भाव भयणीनो खरेंच आमी पाटलावदार जाल्या आनी आतां हे थोडे दीस आमचे संवसारान आसा जाल्यार आनी हें सगळें घडटा जाल्यार तर आमी कित्याक खुशाल नाका आमकां जावपाक. आमी आतां जेजू बरोबर आसतले साश्टाच्या जाग्यार स्वर्गार आसतले थंयसर कितलें बरें आसतलें. पूण आमी सदां चिंता अरे गैर जालें कमेस पॅन्डेमीक जालें आतां कितें जातलें आमच्या संवसारान आमची सिरीज घेतल्यो आमकां जेवण घेवन वतलें आनी ह्यो खबरो घेवन आमी आतां इतले आमी हुस्केता इतले आमी भिरांतीन आसता. पूण जेन्ना देवाच्या उतरान आमकां सांगलां की ह्यो सगल्यो घडण्यो घडटल्यो आतां आमकां भिरांत आहा आतां आमकां भिरांत आसतली. आतां आमी खुशालकाय आसतली म्हण जेजू तुजो येवपाचो वेळ लागीं पावला. आतां आमचो सोमन आमी गोड करतले. आमची चोत्राय फकत आमचे ह्या संवसारचेर दवरची ना. आतां आमी चोत्राय करतले जितल्या लोकांक आमी हें देवाचें उतर आमी सांगतले तांकां उतराची सोजमणी दितले तांकां आमी जेजूचे पाटलादार करतले आनी खरेंच आमी तांकां आमंत्रण दिवतले जेजूच्या राज्यान. हांव म्हणलो वी शूड लूक फॉर एवरी ऑपॉर्च्युनिटी to bring people into the kingdom of God. वय आमच्यान तांकां आदार करूंक जाता तांकां आमी तांकां पयशे दिवंक जाता तांकां रेस्टॉरंट कॉमेस करूंक जाय जाल्यार तांकां एक्सपिरियन्स वय थोड्या लोकांक एक्सपिरियन्स जाय थोड्या लोकांक हॉटेलान काम केलां ना तांकां आदार जाय वय आमी आदार दिवया करूंक जाय आमी जे करूंक जाय तें करया आमी. पूण जेन्ना आमी तांकां आदार दिता आमी तांकां जेजूचें उतर देवाचें उतर पूण सांगुया. कित्याक जेन्ना आमी तांकां आदार करता ती आमकां आयकतली. We will have an entry. Remember, your gift becomes an entry. Your gift becomes your gift is an entry for you to enter into that place. तेच भाशेन जेन्ना आमी कोणाक आदार करता आतां आमच्यान तांकां देवाचें उतर दिवंक सांगता. आमी चिंतूंक जाय जो कोण आमच्या जिवितान येता फकत तांकां आदार केलो तांकां जेवण दिलें तांकां पिवण दिलें तांकां न्हेसप दिलें तांकां घर दिलें तांकां पयशे दिले आनी आमी सगळ्यांना व्हडलें काम केलें कांयच करूंक ना आमी. पूण जेन्ना आमी तें दिलें आनी तेच्या उपरांत तांकां देवाच्या उतराची सोजमणी तांकां ती सोजमणी दिवन आतां आमी तांकां बसयता तांकां सोजमणी दिता खरेंच तांकां जेजूचे पाटलादार करता. आतां आमी खरेंच व्हडलें काम केलें. देखून भाव भयणीनो आयज जेन्ना ह्या उतराचेर आमी नियाळ करता हांव आतां फिनिश करता. पूण खरें म्हणल्यार जेन्ना आमच्या जिवितान कोण तरी येता आमच्या जिवितान कोण आदाराक येता आमी चिंतुया की तांकां आदार करून आमच्यान तांकां जेजूचें उतर दिवंक जाता तांकां आमी जेजूच्या राज्यान भितर सरता. ना कितले फावटी भाव भयणीनो आमी सगळें हो आमचो क्रिस्तांव भाव हो आमचो भाव इगोर्जेक वेता तो आमच्या गांवांतलो तो क्रिस्तांव म्हणून. पूण खरें म्हणल्यार तो क्रिस्तांव फकत नांवान ताका उतराची कांय सोजमणी ना. पूण जेन्ना आमी ताच्या आदारान येता ताका आदार करता खरेंच ताका उतराची सोजमणी दिता ताचो भावार्थ गोड करता ताका सोजमणी दिवन आतां भाव भयणीनो तांचें तारण जाता. तांकांय आतां एक दीस सासणाचें सूख भोगूंक ती पावतल्यान. कित्याक तुका आनी म्हाका देवान तांच्या जिवितान धाडल्या फकत ताच्या आदाराक न्हय पूण तांकां तें उतर आनी तांकां पवित्र आत्मो तांकां मेळपाक त्या जिवितान आनी तांकां एक खरेपणी एक ख्रिस्ती जिवीत जिवोवपाक. Amen. 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 Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, Sheetal, go ahead, Baba. Yes, sister. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. मोगल बाप्पा तुका आर्गानी वाखाणी दिता आयच्या दिसा खातीर आनी हे वेळा खातीर बाप्पा आयज तुवें आमकां शिकोवन दिल्या बाप्पा तुका आर्गानी वाखाणी दिता. तूं आमकां आदार दी बाप्पा जे तुजे उतर आमी आयकलां ते आमी
आमच्या मनाची नवसोडणी करपाक तू आमकां आदार दी आनी तेच भाशेन बापा जे कोणाक आदार जाय बापा तू आमकां तांचे फुडें व्हर आनी तुजे उतर तांकां दिवपाक तू आमकां आदार आनी घोटाय दी म्हणून हांव तुजे कडेन मागता बापा तेच भाशेन तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता की तुवें आमचे हर एक दिसाक देवा जायत्यो मिलाग्यो तूं आमच्या जिवितान करता दुनिया तुका आर्गां आनी वाखाणी दिता की तूं आमचो इतलो मोग करता म्हूण तुका हांव धन्यवाद म्हणटा जेजू तेच भाशेन हो मोग दुसऱ्यांकूय दिसोंक येवं दी म्हूण हांव तुजे कडेन मागता बापा हो मोग आमी दुसऱ्यांकूय दिवपाक तूं आमकां आदार दी म्हूण हांव तुजे कडेन मागता जेजू हेच मागणें करता बाप्पा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 Amen. 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 Praise God. Thank you, Jesus.